सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्टाच्या वतीन आज जो खास पुरस्कार आसा ताचो भेटवण सुवाळो आज आयोजीत केल्लो आसा आणि ताका जोडून ताच्या पयलीं एक कवी संमेलन हांगा सुरवात जाता. गोंयांत कवी खूब आसात, जायत्या टायमार मेळनात. आज खुबशे तोंडां पळयता नामनेचे कवी हांगा आसात. ह्या कवी संमेलनाचे अध्यक्षपद आमचे बाब प्रकाश नायक हे उचलता मानान माचेर येवचें म्हणून मागता. बाकीचे कोण बसतले पळय कवी हांव मागता चड वेळ घेना. तुमी मायक घेवचो प्रकाश बाब, तुमी मायक घेवचो आणि ह्या कवी संमेलन तुम्ही सुरुवात करचे, कारण तुम्ही अध्यक्ष, तुम्ही कोण हांगा आयिल्ले आसात तांकां माचयेर आपोवन ह्या कवी संमेलनाक सुरवात करता अशें जाहीर करता. सगळ्यांक नमस्कार. आयज 30 सप्टेंबर सॉरी 30 डिसेंबर खरें म्हणचे जाल्यार 30 डिसेंबर हो दीस डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स हांचो जन्मदीस आणि तांचो स्मृती दीस हो 30 एप्रिल 2010 ह्या दिसा ते त्या संवसाराक येतले. ह्या निमतान आयज हांगासर कोंकणी कार्यकर्तो रमेश बाब कोमरपंत हांकां पुरस्कार भेटवण जातली ह्या कवी संमेलना उपरांत. संजना पब्लिकेशन ही संस्था फकत पुस्तकांच प्रकाशीत करिना, तर ती योग्य व्यक्तीचो आदर करता, सन्मान करता. आयज निमित आसा सर्गेस्त डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स हांच्या जन्मदिसाचो. त्या निमतान हो येदो व्हडलो सुवाळो संजना पब्लिकेशन्स आनी फादर थॉमस स्टीफन्स केंद्र घडोवन हाडटा. कोंकणीच्या होमखणात जायत्या जाणांनी उडी घेतली. आमी उलपतले, लाजतले, भाजतले, उकडटले. ह्या होमखणात उडी घेतकच घडये आमच्या जिणेचो अंतूय जाय हें खबर आसूनय उडी घेतली. पूण आमकां ताची पर्वा नासली. जावन तर कितें जाय, घडये त्या होमखणांतल्या इंगळ्यात आमचेय इंगळे जाय सांगून नजो. पूण एकूच ध्यास असोच कोंकणी होमखणांतलो एक इंगळो म्हणल्यार बाब RBS कोमरपंत अर्थात रमेश कोमरपंत. तांकां आयज डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स ट्रस्ट पुरस्कृत कोंकणी कार्यकर्तो पुरस्कार ह्या कवी संमेलना उपरांत प्रदान करतले. कोंकणी कार्यकर्तो म्हणटा आसतना आमकां दोन तरांचे कार्यकर्ते दिश्टी पडटात. एक आसा RBS सारको जो रस्त्याक येवन कोंकणीचो वावर करपी, आनी दुसरे आसा कोंकणीच्या कार्याक वैचारीक बसका दिवपी सर्गेस्त चंद्रकांत बाब केणी आणि सर्गेस्त नारायण भाऊ मावजो. ह्या दोगांयचो आयज म्हाका प्रकर्शान उगडास करीत दिसता. आयच्या ह्या कवी संमेलनात म्हज्या सांगाताक हांगासर काव्यवेदीचेर येतले बाब शशिकांत पुनाजी, बाब विवेक पिसुर्ल्याकार, बाय बादालूक डायस, बाब रमेश ढाळी आणि समीर झाटये. तांकां हांव वेदीर आपयता, तांणी येवन बसका घेतली. एक प्रथा आसा जी चालंत जाल्या कवींची वळख करून दिवप. पूण हांव हांगा तिका फाटो दीत सरळ त्या कवीक कविता वाचपाक आपयतलो. कारण ह्या सगळ्या कवीक गोंयभर गोंयचे लोक वळखतात. तांची वेगळी वळख करून दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. आतां जांच्या नांवांत आयचो हो सुवाळो जाता ते सुश्रुत मार्टिन्स. कोण काय हो सुश्रुत? तेन्ना म्हणजेच 1980-81च्या काळात एक आडदांड मनीस उजव्या हाताच्या 2 बोटांनी शिगार धरीत पणजेच्या आझाद मैदानाच्या गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सा फुडल्या रस्त्यार येवन उबो रावतालो.
ह्याच गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे इमारती कुशीन प्रकाशाने कॉफे प्रकाश आणि ह्या कॉफे प्रकाशा कुशीक टीबी गुण नाका ह्या हॉलात न चुकता दर बिरेस्तारा डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स आपल्या दोगा इश्टा वांगडा हाजीर रावतालो ते असले सर्गेस्त उमेश मामरो आणि गिरीश बोरकार. शेणिल्ले गोरू करमळेच्या तळ्यार तशें शेणिल्लो कोंकणीवादी दर बिरेस्तारा टीबी कुन्ना हॉलात कोंकणीच्या दर एका आंदोलनाची गवाय म्हणल्यार टीबी कुन्ना हॉल. टीबी कुन्ना हॉल हो कोंकणीवाद्यांचो अड्डो अशें म्हणल्यार अतिताय जावन पुंडलीक नायक धरून प्रकाश नायक मेरेन सगळ्यांची वाद दर बिरेस्तारा ह्याच हॉलात उरिल्ली. वाद संवाद विवाद प्रतिवाद चर्चा चरवणा भासाभास खलबता राग मोग फोग फार किडक आडमेळी अडचणी संकट आणि रिश्ताण तरसाण आणि निबरसाण सगळ्या एकूच जात नागेश बाब. कोणाचें कितें आसूं नागेश बाबा कडल्यान ताका चक्कल जाप आसताली. तो कितलोय खर आसूं तो कितलोय निबर आसूं तो आसूं पाशाणी वा आसूं फातराच्या काळजाचो तो आसूं शिव वाघ नाग सोरोप नागेश बाबाले एकाच वाक्यातल्यान सगळे थंड जाताले सगळे बोडकी भितर उरताले. सुश्रुतूय असोच मोठ्या मोठ्यान हाडुपी तिडक उक्तावपी मागीर नागेश बाब ताका समजायतालो आनी तो मागीर थंड जातालो. थंयच आमची वळख जाली. वळख वाडत गेली. भरत नायक दिगंबर सिंग बाळ दोतोर तानाजी बाब प्रकाश पाडगांवकार अशोक भोसलो रमेश वेळस्कार दोतोर भिकाजी घाणेकार उल्हास पेरायकार तुकाराम शेट अवू नायक उदय मामरो संजीव वेरेकार उमाकांत शेटयो एक आनी दोन न्हय आनीक जायते टोळीच ती आनी तेन्ना सावन आमचें रगत कोंकणी खातीर सळसळत उरलें तें आयज मेरेन. सुश्रुताचो बापूय फ्रांसीस ताचो पेहराव एकूण भारतीय लेमो बंडी आनी फाटीवयल्यान शाल गळ्या भोंवतणी मफलर तो सुटकेस जाग्याचो. त्या सुटकेस जाग्याचो पूत हो सुश्रुत. नागेश बाबान आनी फ्रांसीस बाबान वांगडाच काजय भोगल्या हें नागेश बाबानूच म्हाका सांगिल्लें. म्हजी वळख तेन्नाच जाली. ह्याच टीव्ही कुन्ना हॉलात आमी एकमेकाक वळखुपाक लागले वळखुपाक शिकले. ती आमची पयली वळख. तेन्नाच नागेश बाबाच्या फुडारपणा खाला गांवागांवांत लळितक ही कार्यावळ जावंक लागली. हे कार्यावळीक धरून एक एकपात्री प्रयोग जावंक लागलो. पुंडलीक नायक हांच्या सिद्धहस्त लेखणेंतल्यान आनी कोंकणींतलो सर्वश्रेश्ठ नट भरत नायक हांच्या मिलाफांतल्यान साकार जावंक लागलो एक प्रयोग. दर गांवांत 56 थिगडी येसवन त्या प्रयोगाक आवाजा येवजण आसताली ती सुश्रुत मार्टिन्स हांची. आवाजा येवजण म्हणल्यार त्या प्रयोगात वेगवेगळे देखाव आसात. येसवन जेन्ना चलता तेन्ना ट्रक 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 असो आवाज, काकण खातना वेगळो आवाज, बशीर चडटना वेगळो आवाज, बशी फाटल्यान धांवतनाचो वेगळो आवाज अशे वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळे आवाज रिकॉर्ड केल्ले त्या वेळार सोडचे लागताले. एक दीस असोच एक प्रयोग गोवा व्हेल्लो आसलो. त्या दिसा त्या प्रयोगाक सुश्रुताक पावनासलें. भरतान म्हाका मोठे संकश्ट उबे रावले. आवाज सोडपाक कोणाक वचोवचो. भरतान सांगलें प्रकाश नायक. म्हणटकच ताच्या आदलो प्रयोग आसलो साकवाळे. त्या प्रयोगाक भरतान म्हाका आपयलो. वांगडा सुश्रुत आसलोच. सुश्रुतान म्हाका सगळें दाखयलें शिकयलें म्हणल्यार जाता. टेप रिकॉर्डा वयल्यान आंकड्यांची नोंद करून घेवपाक लायली आनी एक एक करून म्हाका आवाज सोडपाक लायलो. एका हातांत शिगार आनी दुसऱ्या हातांत टेप रिकॉर्डरचो बटन. दोनूय हात वापरचे पडटाले तेन्नाच शिगार तोंडां. थंयच हांवें ताका पळयलां. दोनूय वायरी हातांत धरून जॉयन मारतना थंयच ताणें म्हाका सांगिल्लें आजून याद आसा जमनीर पांय दवरून वायरी जॉयन मारशी जाल्यार आसतलो. जोत्या बगर हातांत वायरी धरून केन्नाच जॉयन मारूं नाका. मुखावयल्या येसवंताच्या धा वयर प्रयोगाक आवाज दिवपाचें काम हांवें केलें. एके तरेन सुश्रुत म्हजो गुरू थारलो. आयचो कवी आनी कालचो कवी हातूंत जमीन अस्मानाचो फरक आसा. हांव त्या निमतान ह्या पुरस्कार वितरणाच्या समारंभा निमतान आयच्या ह्या कवी संमेलनाचो अध्यक्ष म्हणून तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी ह्या कवी संमेलनाक सुरवात करता. सुरवेक हांव आपयता समीर बाब झांटये हांकां. तांणी येवन आपल्यो कविता सादर करच्यो. एकूच विनवणी आसा सगळ्या कवींनी 6 मिनटां भितर कविता सोंपोवच्यो. 2 असो 3 असो पूण 6 मिनटांनी मर्यादा आसची अशें दिसता. देव सगळ्यांक नमस्कार. पहिली कविता आसा तिचें नांव आसा नव्या काळाची एक कविता.
बोटां वयली थुकी बदलपाचे दीस सरले. बोटां वयली थुकी बदलपाचे दीस सरले. थुकी आनी बोटां ना करपाचे दीस येयले. बंडलाक कातरता बंडल, कनेक्शनान कनेक्शन चलता, अवघे धरतात सुपंथ. काळाचें भूषण भाशा आनी भाशण. काळाचें भूषण भाशा आनी भाशण. जो करता भाशा तो दाखयता दिशा. खऱ्याची खुमखुमी तेचो खिसो रिकामी. जें खपतलें तें उरतलें. जें खपतलें तें उरतलें. जें खपतलें तें सरतलें. तारी कडले बावले सगळी कडेन पावले आनी घालतात शबय. सगळ्यांक जाय सगळेंच आपले मुठींत आनी सगळें बसलां ओग्गी धापून मूठ 1.25 लाखाची. सगळे करतात सगळ्यांक खूश. सगळे करतात सगळ्यांक खूश आनी कोणूच ना खूश. सगळे करतात सगळ्यांक खूश आनी कोणूच ना खूश. दुसरी कविता आसा ती सोशल मिडियाची मातशी टर्मिनॉलॉजी वापरून केल्ली कविता आसा. कोण कितें लायक करीत सांगपाक जायना. कोण कितें लायक करीत सांगपाक जायना. कोण कित्याक लायक करीत सांगपाक जायना. फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटा हासत हासत डीपी. डीपी आड कोण आसत सांगपाक जायना. सगळेंच हालीं दिसता सुंदर आनी चकचकीत. खरें काय फिल्टर सांगपाक जायना. काळीज उक्तें करपाक दिसता आतां भंय. कोण कित्याक ट्रोल करीत सांगपाक जायना. मेमरीज येतात वयर घेवन वयतात पयस खंय तरी. मेमरीज येतात वयर घेवन वयतात पयस खंय तरी. काळ कसो टॅग करीत सांगपाक जायना. करून घेवया चॅटिंग ऑनलायन आसासर. करून घेवया चॅटिंग ऑनलायन आसासर. केन्ना ऑफलायन जायत सांगपाक जायना. थँक्यू. देव बरें करूं सगळेलो. कविता म्हणजे आवाज. पर्यायान लेखन म्हणजेच आवाज. दुबळ्यांचो, पिडितांचो, गरिबांचो, चिड्डल्ल्या वाड्डल्ल्यांचो जांकां आवाज ना आनी जे अन्य अत्याचाराक आवाज करूंक शकना तांचो आवाज गावपाचें काम कवीचे लेखक. एक ग्रीक काणी आसा. संवसारांत हें बचाव तें बचाव अशें सगळें आसा पूण नुस्तें बचाव अशें कोणूच म्हणना. मासो काडटना ताका गरोवपी बरो लायता. मासो खऱ्याक घालप फडफडटा तळफडटा ताका उजरायता कातरता हाडटा आवाज येना. हे सगळीं जनावरां मनजात प्राणी मारल्यार आवाज करतात. त्या माशा वयता जेन्ना दिसता ताका कशें दिसता. तो मनो जाता कशें दिसता. ताका अन्याय अत्याचाराचो त्रास जाता खरो. ताका गरो लागता तो तळफडटा तो फडफडटा. तो आवाज करीना. सामान्य मनीस आवाज करीना बरो आसा. जो आपूण लेखक कवी म्हणून बरयता धव्यार काळें करपाची तांक ताचे भितर आसा त्या लेखकाक कवीपणे हाडयता. तो समाजातल्या दबक्या आवाजाचो आवाज केन्ना जातलो काय ताका आनी ताच्या आवाजाक आयची परिस्थिती आयचे सिस्टम चिटून उडयला. हांव मुखार आपयता रमेश गडे. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा रेंदेर. तिणसांचे दमटेन धुंवरिल्ले आपल्या पोरण्या व्हंकलांचे हारशे. तिणसांचे दमटेन धुंवरिल्ले आपल्या पोरण्या व्हंकलांचे हारशे पिसक्या हात काप्या बानयानांक कुशीत तो परत एक फावट माडाच्या कुंवाळ्याचे नदर मारता. हेवाळ्याच्या पोरावरी तोंड भायर काडीत पिड्याच्या खांचींतल्यान नवी पोय निकतीच भायर सरूंक लागल्या. पिड्याच्या खांचींतल्यान एक नवी पोय निकतीच भायर सरूंक लागल्या. त्या पोयेंतल्यान आतां नवे शेले भायर सरतले. त्या पोयेंतल्यान आतां नवे शेले भायर सरतले. त्या शेल्यांतल्यान बारीक बारीक फुलांचे गोणे. बारीक बारीक फुलांचे गोणे. त्या गोण्या मदीं ल्हान ल्हान तुरमुणाचे गोणे. त्या गोण्या मदीं ल्हान ल्हान तुरमुणाचे गोणे. खोशयेन ताच्या काळजाचो भातो वयर खाला हालूंक लागता. तो माडाच्या फोड्याक वणकून एकटोच
वथऱ्योंक लागता. माडार चडून तिख्याची ती कळमेल्ली पाणवल गेल्ली म्हजी पोरणी काती हाडटलो. माळ्यार चडून तिख्याची ती कलमेल्ली पाणवळ गेल्ली म्हजी पोरणी काती वचून हाडटलो. पाशाणाचेर पाजून पाजून तिका धार काडटलो. पाशाणाचेर पाजून पाजून तिका धार काडटलो. परत दुदकें भेणाक बांदून म्हज्या हातान घेतलो काती. खापा नवी मारतलो देड हातीक. धेंगला मारीत जामणे हालयत परत माडार चडटलो. वाऱ्या ल्हारार माडा वांगडा शिल्ल्या वरी धोलतलो. बोटान लवूच परतीतलो पिस्तोरीची वय. कापतलो तरणी पळय काश्टी मुजीत खंयत. परत येतलो खोशेपूर जांबडे भरून फेसाळसूर. कुवाळ्यातल्या पिड्यार बसून नेटान घालतलो कुलो. हड्डे धोडयत अभिमानान त्या राखण्यांक घालतलो उलो. अरे ना रे अजून पालोंग आमच्यो दायजाच्यो वाती. पळय कशी परजळता हातान म्हज्या काती. रमातिलान माकडयो जाल्ल्यो ताच्यो जाणट्यो दिमयो. पुलमांनी दरकलां भरून थकिल्ले ताचे हाडकुळे हाड्डे. आतां ताका कशेंच साथ दिना. तो माडाक वडपून खरस काडीत ते नवे पॉयंट पळयत कितलो तरी वेळ तसोच वथऱ्यात उबो रावता. आवाज येना. आम्ही आणि तितलो तेल फकत निसर्गाचेर पळयतात. आम्ही फकत सुंदरतायेची आणि तितलो ते पळयतात. मोबायली करिता जिविताच्या त्या तिणसाणां कितें करता आसतली ती तिचो केन्ना केन्ना उगडास येता. आनी मनान बेश्टो विचार येता जिविताच्या ह्या तिणसाणां कितें करता आसतली ती. धडधडत्या पावसा दिसा वेल कशी कापताली ती. खिणाळ म्हज्या दाव्या हातांनी दोळे आपले धांपताली ती. जगलां बंद जातकच भुरग्यावरी नाचताली ती. तडया निमण्या पावसान आतां जिविताच्या तिणसणां कितें करता आसतली ती. केंसान ओंवळा पळयतना तिरश्या दोळ्यान पळयताली ती. विणयेक हात लायतकच लजत बुजत धांवताली ती. चिया दिसा दवा घुऱ्यानीक परी कशी भासताली ती. पानगळीचे सांजे रातां जिविताच्या तिणसणां कितें करता आसतली ती. वडापना कुडकडत वाट पळयत रावताली ती. वले केंस मानेर सोडीत पाडका वरी धांवताली ती. उल्याक म्हज्या उलो दीत खिणात म्हऱ्यांत पावताली ती. आदल्यो कुरवो याद करीत जिविताच्या तिणसणां कितें करता आसतली ती. वर्सां गेली तपां गेली लावण्याची रुपां गेली. मिरगाचो जोर गेलो शिरवणाचो कोर गेलो. ती मिरवाची चाल गेली. छातयेची ढाल गेली.
मेरवाची चाल गेली, शातयेची ढाल गेली. पोरण्या यादींक शिंताना जिविताच्या तिणसणा कितें करता आसतली ती? कितें करता आसतली ती? कितें करता? आमकां समाजातली प्रत्येकताय, विशमताय, कुरूपताय दिसना जाल्या आमकां दिसना जाल्यार आमच्या समाजाचेर जावपी अन्याय अत्याचार. खरें म्हणल्यार लेखक आनी कवीची देखणी हीच हें शस्त्र तलवार. आता हो अन्याय अत्याचार जो जाता ताचेर बरोवपाचें काम लेखकाचें कवीचें. ते खातीर आता ही झापणां कुशीक काडपाचो वगत आहे. म्हाका खबर आसा अशा गजालींचेर बरयनात कारण एखादी फॅसिझमची राजवट ही सदांच पयलो अटॅक करता तो लेखक आनी कवीचेर. वायज वयचो इतिहास म्हणूनच जो उलयता बरयता ताचेर येकाय जो मना जाता ताका कांयच जायना. पूण जेन्ना जेन्ना अन्याय अत्याचार जाता तेन्ना तेन्ना आमची लेखणी उलोवंक जाय, बरोवंक जाय. जेन्ना आमकां दुख जाता आमी दुख अशें दाखयनात तेन्ना ती धार्मिकताय ती बोक्स. लेखका कडेन धार्मिकताय आशिल्ली बजाय धार्मिकताय कसल्या ताणी ही लेखन केलें. हांव मुखार पळयता बाय बारागुंडेस. माचेर बशिल्ले तशेंच सामकार आशिल्ले समेस्त मानेस्तां माये मोगाचो नमस्कार. इश्टानो, हांव फक्त यादी पुंजयतां आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात. तुमकां खबर आसतली खंयच्याय मनशाचे जिणेंत सगळेच कितें पयलेच पावट आसता. जशें की पयलो शब्द, पयलें पावल, पयली शाळा, पयलो मोगान पडटकच पयलो पावस. आनी ह्या पावसांत मोगीकेक मोगी कितें सांगता तें पळोवया. कवितेचें नांव आसा मृदगंध, पॅट्रिक हर्ट. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. तुस्त करूंक शब्द उणे, तुस्त करूंक शब्द उणे, नखरे तुजे जीव घेणे. तुस्त करूंक शब्द उणे, नखरे तुजे जीव घेणे. घायाळ हांव इलाज म्हजो करचो कसो शिकून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. केस तुजे फाटीर धोलयत, केस तुजे फाटीर धोलयत, वेतावरी कमर हालयत. केस तुजे फाटीर धोलयत, वेतावरी कमर हालयत. वाऱ्याक चढल्या वेगळीच नशा, वाऱ्याक चढल्या वेगळीच नशा. पदर मातसो जपून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. उमळशीक लागल्या भेटेची, उमळशीक लागल्या भेटेची, धडधड वाढल्या वाटेची. उमळशीक लागल्या भेटेची, धडधड वाढल्या वाटेची. पावसान हांगा लायला उजो, पावसान हांगा लायला उजो. सांबाळ स्वताक शिपून यो. पावसान हांगा लायला उजो, सांबाळ स्वताक शिपून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. दर्यावरी खोल दोळे, दर्यावरी खोल दोळे, शब्द जशे मोगरे कळे. दर्यावरी खोल दोळे, शब्द जशे मोगरे कळे. वोटांक वोट मेळचे आसात, वोटांक वोट मेळचे आसात, म्होंव इल्लें चाकून यो. वोटांक वोट मेळचे आसात, म्होंव इल्लें चाकून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला काळीज मातशें जपून यो. काजळी रातीक, काजळी रात रावल्या तयार, काजळी रात रावल्या तयार. रातराणेक आयला भार, काजळी रात रावल्या तयार. रातराणेक आयला भार. सुलूस कोणाक लागची न्हय, सुलूस कोणाक लागची न्हय. सगळे दिवे फुकून यो. गांवांत मजा येता जाल्यार पावलां तुजीं राखून यो. निकतोच पावस झडून गेला
काळीज मातशे जपून घे. फुडली कविता एक गजल रुपान कोंकणी गजल करपाचो एक या कवितेक काय वर्ण करून देव बरें करूं. एक गजल बरोवपाचो यत्न केल्लो आसा. सध्याचे परिस्थितीचे जायतो अर्थ लावूं येता. व्हांवून गेली तांबडी माती, व्हांवून गेली तांबडी माती सड्याक मोल आयला. व्हांवून गेली तांबडी माती सड्याक मोल आयला. बैला जोडी वागान खाली गाड्याक मोल आयला. बैला जोडी वागान खाली गाड्याक मोल आयला. काल पासून तांचे विशीं कोणाकूच खबर नासली. सर काल पासून तांचे विशीं कोणाकूच खबर नासली. चेडू वयार आयले आनी वाड्याक मोल आयला. चेडू वयार आयले आनी वाड्याक मोल आयला. टुगेदर फॉरएव्हर, टुगेदर फॉरएव्हर खंय वाचतात आमी? लग्नाच्या माटवांत. टुगेदर फॉरएव्हर म्हणल्यार फकत 2च म्हयने. टुगेदर फॉरएव्हर म्हणल्यार फकत 2च म्हयने. काजार खंय पावूं चुड्याक मोल आयला. काजार खंय पावूं चुड्याक मोल आयला. पारेतीची दुर्गा करून खाशा भाव दुस्मान जाले. पारेत मदली वनट जी असता ती. पारेतीची दुर्गा करून खाशा भाव दुस्मान जाले. तरसादीक चढल्या धार घोड्याक मोल आयला. तरसादीक चढल्या धार घोड्याक मोल आयला. पेज आनी खारें भुरग्यांक मात लेगीत रुचना. पेज आनी खारें भुरग्यांक मात लेगीत रुचना. निमता अशी दीत पासून पुड्यांक मोल आयला. घरान पळयात कसले कसले पुडे आजकाल येतात ते. पेज आनी खारें भुरग्यांक मात पूण रुचना. निमता अशी दीत पासून पुड्यांक मोल आयला. शिकून बेकार, शिकून बेकार बसूंक तांकां एकूय धड सांपोवना. शिकून बेकार बसूंक तांकां एकूय धड सांपोवना. शेवकार सुकून झडले नाल, शेवकार सुकून झडले नाल बोंड्यांक मोल आयला. शेवकार सुकून झडले नाल बोंड्यांक मोल आयला. तत्वां आनी मुल्यां, तत्वां आनी मुल्यां ताणी खुटयेक लायत पासून, तत्वां आनी मुल्यां ताणी खुटयेक लायत पासून धर्मा नांवान वेगळावपी धड्यांक मोल आयला. तत्वां आनी मुल्यां ताणी खुटयेक लायत पासून धर्मा नांवान वेगळावपी धड्यांक मोल आयला. म्हारगायेचो दोंगर पळोवन, म्हारगायेचो दोंगर पळोवन दुखी कित्याक तूं ग्वादलूप? म्हारगायेचो दोंगर पळोवन दुखी कित्याक तूं ग्वादलूप? जीण जगप कुस्तारांनी मड्याक मोल आयला. जीण जगप कुस्तारांनी मड्याक मोल आयला. व्हांवून गेली तांबडी माती सड्याक मोल आयला. बैला जोडी वागान खाली गाड्याक मोल आयला. देव बरें करूं. कितलीशींच युद्धां घडोवपाची तुका लेख मेळटा आनी ती पालोवपाची गरज. केन्ना केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा. जनमत पवार उदयबाब धरून सगळे कोणे जाल्ले. राजदास चळवळी वेळार चंद्रकांत बाब केणी, उदयबाब, प्रदीप बाब, दत्ताश्री नायक, नवीन बाब हांणी सगळ्यांनी सरकाराक वायट दिसता म्हणून आपापली विज्ञान केली जाली. आनीक एक प्राणी आवाज करूंक शकना. केरळान मातसो आवाज करूंक शकना. आनीक एक प्राणी आवाज करूंक शकना. तो प्राणी म्हळ्यार झाड. ताका मारिनात कितली आमकां कित्याक पडना. माशावरी झाडाक मारात, कातरात, घोडपयात, जिरात हे आवाज काडटा. देखून एकाद्रोच सयाजी ह्या जंगलतोडी आडुळेका बरयता तेन्ना आपलो घाम गळोवन तयार केली चटकी देव रही ते लोक असं बरयता. आनी लेखक लोक असहाय्यपणा, बद्धपणा हे सगळे पळयता. पण तांची संवेदना अजून जितेर उरल्या तोच उलयता जो आयज अल्पसंख्याक जाय अशें खेळान म्हणजे पडटा. कोणाचे पडटा ते भितर आनी आमी लेखक भितरच्या भितर दुखता हें सारकें जालें ना. पूण आसूं शकता आमकां कित्याक पडटा. तूं म्हाका राणयेचो म्हण नाजाल्यार पोटाचो म्हण पूण पोट देवा ही वृत्ती आमकां खंय व्हरतली. आनी मागीर आमच्या हातांत इतलेंच करता. हाड पडटा, भर पडटा, कालचो दीस कटा कटा
आयच्या ह्या कवी संमेलनाक हो रावतालो होता सुश्रुताच्या नांवान जेव्हा ह्या कवी संमेलन जाता तेव्हा सुश्रुत आणि मी हो विचार येता. सुश्रुतवणाक फिरलो, गोंय वाचोवपाक फिरलो आणि अशा वेळार गांव ही 1987 बरयल्ली कविता गांव. माझ्या गांवांत कोणीतरी पुरला एक टायम बॉम्ब. माझ्या गांवांत कोणीतरी पुरला एक टायम बॉम्ब. केव्हा फुटाक सांगाकच येना, येळ लागीं इल्लो आसा पूण कोणाकूच ठाव ठिकाणो ना. ठाव ठिकाणो ना. म्हाजो गांव दब्याच्या दुधान हिरगळत पडला. म्हाजो गांव दुधाच्या दबान हिरगळत पडला. गांवांतले राखणे गोरवां पळोवंक बांगर बायल सोदतात. गांवांतले राखणे गोरवां पळोवंक बांगर बायल सोदतात. कोणें आफयतीत म्हणून फडकुरीचो पाटो पातळून वाट बघतात. पूण गोठ्यातल्या गवणीन दाईच ना, शेणी तापूंक शेण ना. शेण थापूंक शेण ना. शेणान शिगमो धालो खेळपी किडे ना. म्हाजो गांव कार्रेगात काळखान कुट्टो जालो. घराचेर वाडला कराट. हात भर पाय भर तेची कोणा भुळतात हुनीर आणि खुशी. माळ्याचेर पोट वाटी लागल्या जुवांक नांगऱ्याक गुठ्याक. म्हाज्या गांवांत भंय जावऱ्या म्हणून मायेन उलो घालपी कोणूच ना. म्हाजो गांव खडे तरी पोटा फाटसून गेलो, रावला तो पोट टेकोन न्हिदला. म्हाजो गांव नाचणेचे भाकरे सारको फुगा. ल्हानपणार बॉमांतल्या तिजान चुकी. त्या गांवांक विटामीन लावचा पडटा कारण तो दात्यांनी भरडत आसा. रोखडाच पीट जाताला. तेव्हा वेळ लावच्या आदी टायम बॉम्ब भायर मारूंक जावो. म्हाजो गांव वाचोंक जावो. म्हाजो गांव वाचोंक जावो. हो 1987 शशिकांत पुनाजीन बरयल्लो आनी ज्या वेळार 2024 पेडण्यान सनबर्न पार्टी जाताले तेव्हा प्रश्न येयलो काय जाताना. हयसर घरा वयले दुदी घराचे नळे फोडीत आसत. आमी बघतो इकास नावाचो देंवचार जो शेणी तुटान मोपाच्या तळपार वळवळटा. धारगळेच्या सनबर्नान हुलपाता. जाका खबर ना घरान चुलीर काय शिजता आनी जळटा. ते आमकां दिवंक लागले पटोवन सनबर्नची महती. केव्हा मारूंक ना हेंच्यांनी कुड्याच्या पानाच्या इडयेचो दम. ते आमकां शिकोवंक भायर सरले. दम मारून कसो काडूचो तो धुवर नाकांचून. शिगम्यांक सोरो खावन हुर्र घालपी आतां इडियम करून फुरफुरले. जाणे मरे झिला पयलीं बरा आसला. कालसांवांक 2च बोल्सां. सरपंच आमदार विरोधान बसात बोक मारीत. मागास रावलो म्हणून आतां इली लावा भितां. ते पिकास मारून विकास करतात. आतां पुरो जाली सत्ता. आतां आमकां जावो बांगर बैल जो करा करून गव्हाण करकरत शिंगा दाखयत. भिकेक फिरपी नंदी बैलाक तेचो जागो दाखयतलो. ही कविता खूब फावटी मी म्हणटाय बस. कारण केव्हा आमची बस थोडसो तकलेक ताण येयल्या बरोबर आमची बस एक रफ स्केच. आमची बस 5 येचार जाल्ली गाबणी बस. ही गजाल सांगता ते पयलींच्या बशींच्या. आमची बस 5 येचार जाल्ली गाबणी बस. खंयच्या कोणान केव्हा थपकल मारीत.
खंयच्या कोणान केव्हा थपकलकारी सांगाकच जायना, गॅरंटीच ना, तरी करचो प्रवास, हाडाची तडतड, वासाचो फसफस, गजालींचो पचपच, पावला कणकणी, ब्रेकाचो कचकच, तरी आमची बस चट्टेर तिची रडारड, गियाराचो खडाखड, फाटी हड्डार फाट, कर्रकच, आमची बस. खड्ड्यार खड्डो, खड्ड्यार बोचो, कपलार बुल्लूक, तरी पिल्लूक, आमची बस. खळातल्या तोरासारखी खचाखच धावता, झुकू बेमेता, बे आसा ना, इली जाल्यार झाडून व्हरता, फुडें बंद पडल्यार जाता, तरी वच, उब्यांनी वच, बसान वच, चिड्डान वच, घाष्टान वच, तेखान वच, जेमत वच, कसोय वच, घरा पावतकीर नज, तरी वच, माझी बस. थँक्यू. दर दिसा कोण तरी म्हणटा आमचे गोंय सोंपलें, आमचें गोंय काबार जालें. कशें काय? तरणाट्यांची नोकरी गेली, भायले नोकरी गेली, म्हाले गेली, तरी कवी लेखक चंद्रसूर्याचेर कविता बरयतात. आमची म्हाले गेली, जमनी गेल्यो, कामधंदे गेले, शेता भाटा गेली, नोकरी गेल्यो, आम्ही लेखक आणि आम्ही म्हणतात आम्ही संवेदनशील. आणि 7 डिसेंबराक वेगळें प्रदूषण अडखळ्यान आयकलो वता. कोण तरी एक उजवेक अर्धनारी नर्तकी आपले नर्तन करून सुरगटपा पूजा केली खेळत रावली. आफ्रिकेच्या जंगलांनी जित्याच माकडाक भासता आणि भासतच त्यांचे हात पाय आखून चिंचतात, अशी आखून चिंचली 25 मुली आम्ही घेतली. अजा म्हणले ही थोडी पळोवन सगळे लोक मध्ये देखील जागे राहिले त्यांचे एक सॉरी आयदन काय मागचे तसं आम्हाला काहीच फरक पडतो ना, कारण सध्या आम्ही असंवेदनशीलतेचे कोटे जीवित करतो. त्या प्रदूषणाचा भयानक करपणान पावला आणि आम्ही जरी 14 वर्सां मुक्त झाले, आमचे फुडारी काय हे परत सांगतात आम्ही 14 वर्सां उसरा मुक्त झाले, तरी आम्ही खऱ्या अर्थान राष्ट्रीय प्रवाहात मुखार येता विवेकपाक विसरले. सुश्रुताची आनी म्हजी वळख खूब वर्सां पोरणी. जेन्ना हांवें म्हजी पयली कविता बरयल्ली, म्हज्याची बरीच फामाद जाल्ली, आनी ती सुश्रुताक इतली आवडली ताणें म्हाका नांवूच दिवन उडयलें, ए मिस्टर टिंब टिंब टिंब. सुश्रुत फाटल्यान तो शैलेंद्र मेहता हे सगळे म्हाका कितलेशेच ते टिंब 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 म्हणून उलो मारताले. आज हांव तुमच्या मुखार सादर करतां आनी एक कविता जी सुश्रुताक त्या वेळार खूब आवडटाली. हांव तांच्यातलो न्हय हें जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना तांणी फातर मारलें. हांव तांच्यातलो न्हय हें जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना तांणी फातर मारलें. शेगान शेग हारसो फुटलो, जनेल उगडी नासतनाय म्हाका तांची वळख मेळ्ळी. हांव तांच्यातलो न्हय हें जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना तांणी फातर मारलें. शेगान शेग हारसो फुटलो, जनेल उगडी नासतनाय म्हाका तांची वळख मेळ्ळी. आता तर तेच कळवळटात, तळमळटात. कोण जनेला सकयल पडिल्ल्या कवचांतल्यान एकादो दुसरो हारसो मेळटा काय पळयतात. एकदां फुटिल्लो हारसो जुळना, प्रयत्न केल्यार बोटां कापतात, तांकां तेंय चलता. कोण स्वताच्याच मापान म्हज्या सकट म्हज्या जनेलाचे जोग करतात. एकदां फुटिल्लो हारसो सारको जायना, यत्न केल्यार बोटां कापतात, तांकां तेंय चलता. स्वताच्या कापिल्ल्या बोटांतल्यान बळाबळा व्हांवणारे रगत गांवभर थाणीत ते भोंवतात. गांवाक विशय मेळटा. बाबडो कितलो सज्जन,
दुसऱ्याचे मातूय दुःख पळोवन वचो. गांव मारिल्ले फातर विसरतात, फुटिल्ले जनेलूय. हांव मात म्हजे जनेल तशेंच सांबाळटा, हारशें न लायता. सगळे नितळ दिसता, वेगळे दिसता. गांवाक विशय मेळिल्लो आसता, बाबडो कितलो सज्जन, दुसऱ्याचे मातूय दुःख पळोवंक जायना. पण जनेल कशें विसरतले आपले दुःख? पण जनेल कशें विसरतले आपले दुःख? कांय नतद्रश्ट दगडांनी, फातरांनी ताचे सर्वस्व लुटलेले आसले. कांय दगडांनी, फातरांनी ताचे सर्वस्व लुटून उडयलां. अधून मधून येणारे विचारतात, अरे बाबा कशें फुटले रे तुजे जनेल? मातशें लावन घे रे, गांवाची सभा वता. अरे बाबा मातशें हारशें लावन घे, गांवाची सभा वता. हांव हांसता, ओगीच रावता, जनेलाक हारशें न लायता. ते विसरतात. आजकाल हांवूय प्रामाणीकपणान म्हजे जनेल विसरपाचो यत्न करता. आजकाल हांवूय प्रामाणीकपणान म्हजे जनेल विसरपाचो यत्न करता. पूण जनेल कशें विसरतले आपले दुःख? कांय नतद्रश्ट फातरांनी ताचे सर्वस्व लुटिल्ले आसता. सांगणारे म्हणटात, अरे फातरांचो कितें दोश? हारशें जशें फुटपा खातीरूच आसता, तशें फातर हे फोडपा खातीरूच. म्हणून जनेलारूच सावध आसूंक जाय. सावध आसूंक जाय. सकाळी दोन कळ्ळें कितें जाता तें. पयर बर्च क्लबाचे जालें सगळें. खरें सांगपाचें म्हळ्यार ते दिसा बशिल्ले कडेन 4 वळी दिसल्यो. हांव जाणा, तूंय जाणा, तुमीय जाणा, तोय जाणा, कितें जाणा, हांगा चलयल्या ह्या लोकांनी आमची फकाणां. कित्याक? मतां मेळटा विकती, जोतां मेळटा विकती, मतां मेळटा विकती, पदव्यो मेळटा विकत्यो, शिक्षणां मेळटा विकती. मनशाक किंमत उरूना. हांव जाणा, तूंय जाणा, तोय जाणा, हे जाणा, हांगा चल्ल्या निव्वळ आमची फकाणां. देव बरें. कवी संमेलनाच्या निमाण्या पावण्यार आमी पावल्यात आणि निमाणी म्हणजे कविता अध्यक्ष म्हणटकूच वाचूंकूच जाय. कवितेचें नांव आसा सावार. देवूळ, जात्रा, आदिमान. देवूळ, जात्रा, आदिमान. नरबळी, रेड्याबळी, बोकडबळी, कोंब्याबळी, शिरा, धडा वेगळी. नरबळी, रेड्याबळी, बोकडबळी, कोंब्याबळी, शिरा, धडा वेगळी. मुणकीच मुणकी, तडफड, फडफड, सचेतन, सनातन, पुरातन. मुणकीच मुणकी, तडफड, फडफड, सचेतन, सनातन, पुरातन. विकास, विकसनशील, विकसित भारत काय अधपतन? विकास, विकसनशील, विकसित भारत काय अधपतन? देव, श्रम, कष्टकरी, श्रमिक, अगणिक. देव, श्रम, कष्टकरी, श्रमिक, अगणिक. एक भास, आभास. आम्ही पुरोगामी, कुराड, जंगलतोड, घायाळ, झाडांझाड. कुराड, जंगलतोड, घायाळ, झाडांझाड, संवाद. जेसीबी, कापबारबी, श्रमिकाच्या हातात कुराड. भंग पडीन. फातरार दवरिल्ल्या मोबायलार लताच्या आवाजातलो संत तुकारामांचो अभंग. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळविती. श्रमिकाच्या हातात कुराड, भंग, पडीन. फातरार दवरिल्ल्या मोबायलार लताच्या आवाजातलो संत तुकारामांचो अभंग. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळविती. सवणी देव घेऊन गेली जीव. सवणी देव घेऊन गेली जीव. पैस, चोचीची पुसय तानेची मागता भीक. चोचीची पुसय तानेची मागता भीक, तानेची मागता भीक.
दुसरी कविता शंभूक ते हिडमाराम. हाली जी गजाल गोंयांत घडल्या त्या संदर्भात एक संदर्भ दीत शंभूक ते हिडमा आणि हिडमा ते रामा असो तो हे आसा. शंभुकापासून सुरू झाली ही परंपरा पुढे एकलव्याक येऊन टिकली. शंभुकापासून सुरू झाली ही परंपरा पुढे एकलव्याक येऊन टिकली. मदलो काळ सोशिकसाणीचो बिरसाक मुंडा जावपाक ब्रिटिशांच्या शाळा मेरेन रावचो पडलो. मदलो काळ सोशिकसाणीचो बिरसाक मुंडा जावपाक ब्रिटिशांच्या शाळा मेरेन रावचो पडलो. मदल्या काळात अन्याय अत्याचाराच्या अतिरेकात मुणकी खाला घालून सोंसचो पडलो. मधल्या काळात अन्याय अत्याचाराच्या अतिरेकात मुणकी खाला घालून सोंसचो पडलो. कोणे कोणाक बैला वांगडा जोताक बांदलो. तेल काडपाक म्हणून बांदिल्ल्या रेड्या वांगडा ताणेच घाणवलो. कोणे कोणाक बैला वांगडा जोताक बांदलो. तेल काडपाक म्हणून बांदिल्ल्या रेड्या वांगडा ताणेच घाणवडलो. तेला बदला घामाच्या धारांच्यो पावळ्यो थांबत थांबत पावलापणाक पावल्यो. थंयच पुसून गेल्ल्यो तळव्यांच्यो कुरवो गावल्यो. त्याला बदला घामाच्या धारांच्यो पावळ्यो थांबत थांबत पावलापणाक पावल्यो. थंयच पुसून गेल्ल्यो तळव्यांच्यो कुरवो गावल्यो. मागीर नव्यान जल्माक येवचो लागलो गुंडाधरा चिड्डल्ल्या माड्डल्यांच्या आदाराक. कोणे कोणाची काडली कोचून नाकटा. कोणे उठटायली धोलीत बोडकी वडीत चिड्डल्यांची पाखटां. कोणे कोणाची काडली कोचून नाकटा. कोणे उमटायली धोलीत बोडकी वडीत चिड्डल्यांची पाखटां. केन्ना असहकार केन्ना अहिंसा केन्ना सत्याग्रह करीत आमी मेळयलें एक स्वातंत्र्य. केन्ना असहकार केन्ना अहिंसा केन्ना सत्याग्रह करीत आमी मेळयलें एक स्वातंत्र्य. एक संविधान मेळ्ळें. गिन्यान विज्ञान मेळ्ळें. आमकां नव्यान स्वास मेळ्ळो. आमकां एक संविधान मेळ्ळें. गिन्यान विज्ञान मेळ्ळें. आमकां नव्यान स्वास मेळ्ळो. नवो उस्वास मेळ्ळो. नव्यान उच्चार मेळ्ळो. नवे विचार मेळ्ळे. नव्यान आवाज मेळ्ळो. दर्याच्या ल्हारांचो कळकळो गाज मेळ्ळो. ह्या संविधानाचे राखणे खातीर होच स्वास होच उच्चार होच आवाज हिडमा रामाचो काळज. भर दनपारा जेविल्ल्या जेवणाचो दिवचे आदींच धेकर. भर रस्त्यावेल्या तिठ्यार रामाक आडवो उबो बडोवन काडलो. बेसुद्धी चेड्याक शेणान रंगून शुद्ध केलो. सत्याग्रहात मेळयल्ल्या स्वातंत्र्याचेर सत्ताग्रहान जैत जोडलें. सत्याग्रहात मेळयल्ल्या स्वातंत्र्याचेर सत्ताग्रहान जैत जोडलें. हालचीच खबर. जल जंगल आनी जमीन राखणेच्या वावरांतलो राखणदार माडवी हिडमाचो ताचे संसयत केला एनकावंटर. कालचीच खबर. जल जंगल आनी जमीन राखणेच्या वावरांतलो राखणदार माडवी हिडमाचो ताचे संसयत केला एनकावंटर. थंय हिडमा आनी हांगा रामा. थंय हिडमा आनी हांगा रामा. आतां आनीक कोण येतलो मुखार. आतां आनीक कोण येतलो मुखार. खबरदार. सत्ताग्रहाची साडेसती सुरू आसा. आतां आनीक कोण येतलो मुखार. खबरदार. सत्ताग्रहाची साडेसती सुरू आसा. सत्ताग्रहाची साडेसती सुरू आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. हांगासर हें कवी संमेलन सोंपता. ह्या उपरांत रोखडोच पुरस्कार वितरण सुवाळो सुरू जातलो. आनी आमचे मदीं आसात उदय बाब, अरविंद बाब आनी पांडुरंग बाब फळदेसाय. सगळ्यांक तुमी सगळ्यांनी बसून घेवचें. कोण जे कोण भायर आसा तांणीय बी येवचें. हांव मुखावेली जी कार्यावळ आसा ती शिरीष बाब लोंदे यांचे कडेन दिता. सगळे पयलीं हांव माचयेर हाडटा सगळ्या मानेस्तांक. मागीर हांव फुडलें उलोवणें करता. आमचे अध्यक्ष बाब आसात ते भोवमानीस उदयबाब भेंब्रे. हांव आपोवच्या पयलीं एकूच थोडीशी वळख करून दिता आनी वयर आपयता. 1975 हांव SSC जालो आनी 76 म्हजी एंट्री जाली पणजे दिबे कॉलेजींत. ताच्या पयलीं जी ओपिनियन पोलाच्या टायमार जी पदां आमी आयकताले कानार उरताली आमच्या आनी कानार आशिल्लीं. आनी आमकां 1976 जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना खूब लोकांनी म्हाका कोंकणीच्या नादाक लायलो. तातूंत एक उदयबाब भेंब्रे. नादाक लायलो इतल्या खातीर म्हणटा तांची गितां जी नादसूर हातूंत गितां आशिल्लीं ती आमी आयकून व्हडले जाले.
आनी कोंकणी म्हणल्यार कितें, कोंकणी कितली सुंदर भास, कोंकणींतल्यान कितें जावंक शकता, कितली सुंदर गितां जावंक शकता, हातूंतली आमकां वळख ही उदय बाबान करून दिली. हांव मागता उदय बाबा आनी मानान आमचे मुखेल सगळे येवपाचे आहात. ताचे पयलीं हांव आमचे दोतोर पांडुरंग फळदेसाय 76, 77, 78 हे म्हाका ह्या वर्स याद आसा. 78 पांडुरंग बाब म्हाका मेळ्ळो आनी पांडुरंग बाबानूय नाटक लायलो म्हाका नाचपाच्या. तेन्ना कला अकादमी हांगा आशिल्ली, आमची पन्नी कला अकादमी एडीसी आसा थंय. म्हाका अट याद आसा, आमकां कॉलेजींतल्यान पांडुरंग बाबा कडेन सोपयले डान्स शिकपाक, फोक डान्स, आनी तो ग्रूप घेवन नागालँड आनी हांगाचे वचपाचे आशिल्ले. त्या ग्रुपान हांव आयलो कॉन्ट्रेक्टान पांडुरंग बाबाच्या. आनी थंय बऱ्या ट्रेनीचे म्हयनोभर ट्रेनींग जे आमी अनुभवलां ते पांडुरंग बाबाच्या हातान. ताज्या नंतर पांडुरंग बाबा कडेन संपर्क येवन खुबशे तांचे कडल्यान शिकपाचो म्हाका योग आयलो आनी खुबशे तांचे कडल्यान अजुनूय हांव शिकत आसा. हांव मानान आपयता डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. आमचे आनी एक मुखेल सगळे मनाचे तांचो आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसता अशे भारतीय प्रशासनीक सेवेंत आशिल्ले निवृत्त आसात, जे आपल्या भलायकेची पर्वा करिनासतना आजून मेरेन कोंकणीच्या सुटके खातीर किंवा कोंकणीच्या उदरगती खातीर योगदान दितात. ते बाब अरविंद भाटीकर हांगा आसात. तांकां मानान हांव आपयता येतात ते. खरोखर आमकां अभिमान दिसता आशिल्ल्या गोंयकारांक एक आमचो IAS ऑफिसर त्या वेळार त्या प्रशासकीय सेवेंत गेलो. पूण त्याच बरोबर अरविंदराव भाटकार हे अजूनय आमच्या कोंकणी जे भुरगे आसात तांकां मार्गदर्शन करतात. कोंकणीचे जंय जंय अन्याय जातात आपली भलायकी कुशीन दवरून सुद्दां ते फुडें आसतात. हांव मागता तांचे कडेन मातशें घेवपाक. हांव मागता आयच्या डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स ट्रस्ट हाज्यो आनी तांच्यो मिसेस डॉक्टर बिना मार्टिन्स हांकां बसका घेवपाक मातशें दियो. तशेंच संजना पब्लिकेशन हाजे धारवाडा दिनेश म्हणटा हांचे कडेन मागता आयच्यो सत्कार मुक्ती सैरू कुमार मातशें दिवचें. म्हाका अकस्मात एक दीस शैलेंद्राचो फोन, शैलेंद्र मेहताचो फोन आयलो, शिरीश तुका एक काम आसा की तुवें हाजें कंपेर करपाक जाय ह्या कार्यक्रमांनी. हांवें म्हणलें आसात न्ही रे, तूं आसा करया आमी, हांव आसात न्ही. ना म्हणलो तुका हांव इतल्या खातीर सांगता की तूं सुश्रुताचो क्लोज फ्रेंड. हांवें म्हणलें तशें जाल्यार हांव करता. सुश्रुताचो क्लोज फ्रेंड म्हणजे खूब क्लोज फ्रेंड 1977, 76, 77 ह्या काळान हांव जेन्ना पणजे ह्या शारान आयलो शिकपाक तेन्ना खुबशे फ्रेंड म्हाका मेळ्ळे आनी तातूंत सामको क्लोज आयलो म्हणटा सुश्रुत मार्टिन्स. म्हजो आनिकूय एक फ्रेंड तातूंत आशिल्लो सिरील पाशुका, आजूय तो ह्या संवसारान ना. आनिकूय एक फ्रेंड आशिल्लो सतीश सुरत, तो आजूय ह्या संवसारान ना. अशे खुबशे फ्रेंड्स गेले सोडून. आनी सुश्रुत मार्टिन्सो म्हजे कडेन चड लागीं उरलो कित्या खातीर, हांव सिगरेट ओडपी न्हय हांव सिगरेट, कारण सुश्रुताचें सगळें सांगता आसतना मेन म्हणटा ती सिगरेट बोटांत घेवन तुमकां अजुनूय म्हज्या दोळा समोर येतलो. पूण सुश्रुताचो एक स्वभाव जाका आमी गुणूय म्हणूंक जाता दुर्गुणूय म्हणूंक जाता, तो केन्नाच
कितेंय जालें झगडी जाली तरी तो घेवन बसनाशिल्लो. दुसऱ्याचा राग ताचो थंड जातालो कितें जालें जाल्यार कितें म्हणा तुमी. आनी एक पूण ताचो आशिल्लो म्हणजे तो दानी आशिल्लो. बॉसान कितेंय आसूं आज पयशे आसात कोणें मागले काडून दिले. उमेश मांब्रो हो एक आनीक इश्ट म्हणलो. सदांच उमेश मांब्र्याक टीव्ही कुन्ना कडल्यान घेवन ताच्या मोटरसायकलीक बसून वतना हांवें पळयला. तो खंय वता हें आमकां कळनाशिल्लें. रातचो तो खंय न्हिदता आनी दुसऱ्या दिसा कळटालें की तो पापा मल्यानूच आशिल्लो. म्हणजे आमचो मार्टीन बाब ताच्या घरानूच तो रावतालो. सकाळीं पापाच्यो खबऱ्यो आमकां आयकूंक मेळटाल्यो. इतलें म्हणजे उमेश मांब्रो आनी सुश्रुत मार्टिन्स हांचें हें आशिल्लें. सांगपाक खूब आसा, गजाली तकलेन खूब आसा. म्हणजे ताजेर पुस्तक बरोवपाक तितल्यो गजाली आसा. सुश्रुता बद्दल, उमेशा बद्दल, सतीशा बद्दल, सगळे आमचे फ्रेंड्स. पूण हो वेळ न्ही हांवें पयलें म्हणटा तें सुश्रुताक नमन करून आयच्या दिसाक ताची याद करून आयज ताचो बर्थडे त्या दिसाची याद करून ताणें जवळ जवळ फक्त 50 वर्सां ताणें ह्या संवसारान आयलो आनी 50 वर्सांनी तो गेलो. ताची याद करून आमी फुडल्या कार्यावळीक हात घालया. कारण एक बरें काम हांव म्हणल्यार आमी थॉमस स्टीफन किरण संचना पब्लिकेशन बाब दिनेश मणेरकार हांणी हातांत घेतिल्लें आसा तें म्हणल्यार हाचो पुरस्कार दिवपाचो सुवाळो. आनी खरोखर सुश्रुताच्या नांवान हो पुरस्कार जो दितात ताका खरोखर एक व्हड एक हें आसा, ताका वजन आसा. कित्याक खातीर सुश्रुत हो एक सोशल वर्कर. सुश्रुत हो समाजा खातीर योगदान. सुश्रुत हो झुजारी, कोंकणी खातीर झुजलो. खूब जाणांनी उलयलां आसलें, खूब जाणां म्हणलां हांवें बी आतां सुश्रुताचे झुजारी तो. आनी प्रत्येक कडेन जंय अन्याय जाता जशें आपल्या बापायन ह्या गोंया खातीर योगदान दिलें तशेंच सुश्रुतान ताज्या नंतर कारण गोंयची सुटका अजुनूय जावं नये आमी मान्य करतात. गोंय जरी स्वतंत्र जालें तरी सुटका जावं ना. आमी सगळे बंदखणींतूच आसात. त्या प्रत्येक वेळार पावला पावलार वेगवेगळे मनीस तयार जाले आनी तातूंत एक म्हणटा तो सुश्रुत मार्टिन्स. हांव अशा वेळार चड वेळ घेनासतना आपयतां सुरवेक आमचे बाब दिनेश मणेरकार हांकां की तांणी वेलकम एड्रेस दिवचो म्हणून. सगळ्यात मायमोगाचो नमस्कार. आयचो हो खूब खाशेलो दीस अशें म्हणून हांव सुश्रुताचे यादीक आयचो हो आमी पुरस्कार भेटयतात. सुश्रुता बद्दल आतां हाणें खूब सांगलें, पूण खूब खूब यादी आसात सुश्रुता बद्दल. आनीक एक खरोच सगळ्या कोंकणी समाजान कोंकणी खातीर वावुरपी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आदर्श घेवचो अशें तें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. म्हजो सुश्रुता बरोबर थोडोसो काळ बरोबर गेलो तो कोंकणी भाशा मंडळान. जेन्ना ते अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना हांव कार्यकारी मंडळाचेर आशिल्लो. आनी तेन्नाच्यो त्यो यादी आनीक तांची ती काम करपाची पद्दत. ही वॉज अ ग्रेट मॅन. सहज म्हाका आनी शैलेंद्राक सुचलें की सुश्रुताची यादीक आमी कांयच करना, घडये आमी ताका विसरून बी वचचे ना म्हणून. आनी कितें तरी कन्स्ट्रक्टीव ताच्या यादीक ताच्या नांवान करया अशें म्हणून हो विचार मुखार हाडलो. आयच्या ह्या खास सुवाळ्याक हांगा आमकां मानेस्त लाभल्यात. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदय बाब, मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अरविंद बाब, मानाचे सोयरे भोवमानेस्त पांडुरंग बाब फळदेसाय, सुश्रुताची घरकान्न भोवमानेस्त बिनाबाय हांगा आमचे मदीं आसा. तांचे कुटुंबीय हांगा आमचे मदीं आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव मनकाळजा सावन येवकार दिता. हांगा जे मानेस्त आज ह्या सुवाळ्याक आयल्यात तांकां हांव येवकार दिता. आयच्या ह्या पुरस्काराचे मानकरी
गोमानेस्त RBS कोमरपंत हें एक कोंकणीतलें आनीक एक नकेत्र. हांव केन्ना म्हणटा सुश्रुत बाब एक नकेत्र जाल्यार RBS हें वेगळें नकेत्र. दोनी गोंयच्या दोन टोकांनी रावपी पूण कोंकणी खातीर जीव ओतून काम करपी RBS कोमरपंताक हांव आज खास परबी भेटयतां हेच्या ह्या पुरस्कारा खातीर. पयलो पुरस्कार मेळोवपाचो मान तांकां लाभला. वेगळे व्हडले तांचे काय परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें. येवकार उतरांनी बाब गिरीश मुणेकर हांणी केल्लोच आसा. हांव फुलांनी येवकार दिवपाक आपयतां सुश्रुताल्यो दोन कन्या. एक आसा डॉक्टर एलिझाबेथ आनी दुसरी आसा बाय एस्मिना. डॉक्टर एलिझाबेथ फुलां दिवंक मागतां आमच्या आयचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बाब उदय बेंद्रे हांकां. बाय एस्मिना हाजे कडेन मागता आमचे बाब श्री अरविंद भाटीकर मुखेल सोयरे हांकां फुलां भेटोवन. हांव मागतां डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांकां फुलां दिवपाक. डॉक्टर एलिझाबेथ बाय बिना मार्टिन. डॉक्टर बिना मार्टिन्स हाका एस्मिना दिता. आनी जे पुरस्कार तांकां मेळटा ते उत्सव मुंडी गोमानेस RBS कुमारपंत हांकां फुलां दिवंक मागता. डॉक्टर एलिझाबेथ. एक फुलांचो तुरो आयच्या सूत्र निवेदकाक बाब शिरीष लवंडे. डॉक्टर एलिझाबेथ हांव सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता डॉक्टर बिना मार्टिन्स हांकां. एक म्हणटा तो सुश्रुताच्या नांवान ट्रस्ट फॉर्म केलो ताज्या खातीर. आनी दुसरें म्हणल्यार दोगूय भुरग्यांक तें ज्या तरेन वाडयल्यात, ज्या तरेन तांकां एज्युकेशन दिलां, ज्या तरेन ह्या हातून संवसारान ह्या गोंयान तांकां उबें रावपाक जे बळ दिलां त्या खातीर तुका ताळयो फावो जाता. हांव आपयतां त्या खातीर डॉक्टर बिना मार्टिन्स हांकां की तांणी आपली मनोगत दोन उतरां सांगचें. माचेर आशिल्ले बाब उदय बेंद्रे, बाब अरविंद भाटेकर, बाब पांडुरंग फळदेसाय, आयचे सत्कार मूर्ती बाब RBS कोमरपंत आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. भाशण करप म्हाका जमना पूण आयज म्हजे कांय विचार हांव तुमचे मुखार दवरतां. टुडे I remember not only my husband but a life shaped by responsibility towards others. He believed that commitment to the people was not a slogan or a moment of applause, but a quiet, lifelong practice. He stood with those who had little voice, not out of charity, but out of conviction. As a husband, he taught me that love is also a form of courage, shown in patience, honesty, and the willingness to stand firm even when the path was lonely. As an activist,
he never separated his personal life from his public duties. He believed deeply that real change comes from listening, from standing beside people rather than speaking over them. Even in moments of disappointment, he refused bitterness. Instead, he chose persistence, dignity, and hope. Today, as we remember him, we are reminded that his life was not only his own, it belonged to the people he served. The greatest tribute we can offer is to carry forward that spirit of commitment, compassion, and responsibility. His voice may be absent, but his values remain with us, urging us to act, to care, and to continue. गोंया खातीर तो उबो रावलो. अस्मितायेचें मोल दिवन उदरगत केन्नाच येवंक फावना अशें मानून तो झुजलो. गोंयकाराचे स्वाभिमान, ताचो हक आनी ताचो फुडार राखून भाशेची राखण जाता तेन्ना लोकाची राखण जाता हे तो जाण आशिल्लो. देखून हांगाच मातयेची आनी आत्म्याची भास कोंकणी खातीर ताणें आपलें योगदान दिलें. ताचे खातीर गोंय, गोंयकार आनी कोंकणीचें राखण करप ही एक जबाबदार कृती इतिहासाक, वर्तमान काळाक आनी फुडल्या पिळग्यांक. तुमी आज ताजे मोगान हांगा आयले देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. सुश्रुत मार्टिन्साची यादी खूब आसा. एक याद जाता ताची केन्ना जेन्ना पणजे आयला हांव आक्षीच्यान, खंयच्यान आयलो तें कोणाक वचून कळनाशिल्लें. आक्षीच्यान आयलो तेन्ना टीबी कुन्ना आसा हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हॉल आसा पळय आनी थंय आमचें ऑफीस आसा हें खबर नाशिल्लें. सो म्हजो एक इश्ट तो आक्षींत रावता, दिलीप बोरकार, ताज्या मार्फतूच हें फुडलें घडपाक जाय न्ही म्हाका वळखी. सो तो घेवन आयलो आनी तेन्ना म्हाका ताणें हाताक धरून वयर व्हेलो टीबी कुन्नान. तेन्ना कळ्ळें की थंय ऑफीस आसा आनी थंय म्हाका पयली वळख जाली म्हणटा ती सुश्रुताची. सुश्रुता जशें सांगता प्रकाश बाबान सांगलें, आडदांड मनीस, एक हट्टकट्टो हो मनीस जर आपल्या बरोबर आसत, आपल्या कोणाचोच भंय ना अशें ज्या मनशांक दिसतालें आमकां सगळ्यांक, तांणी ते सुश्रुताच्या मोगान पडले. आनी सुश्रुता बरोबरूच रावप. कित्या खातीर कोणी मारपाक आयलो जाल्यार हो आसा न्ही. आनी सुश्रुताचो एक गूण पळयलो की कमिटमेंट. तो कोंकणी फाटल्यान ताजी जी ताजो जो मोग आशिल्लो तातूंत ताणें इतलें झोकून दिल्लें की कितेंय जावं कोंकणीच्या अगेन्स्ट कोणेंय समज उलयलो जाल्यार तो पोटतिडकीन ताचे कडेन झगडटालोच. एक जालें. दुसरें म्हणटा तें स्टुडंट्स मुवमेंट, मागीर ताजे फाटल्यान कोंकणी प्रजेचो आवाज, ताजे फाटल्यान जें जें कितें ओडितलां, जेन्ना मदीं आनी ओडितलां जालें तें स्टुडंट्स मुवमेंटांतून आयलें, सो तातूंतय ताणें उडी घाली. प्रत्येक कडेन तो आसतालोच. सुश्रुत कितें करतालो हें कोणें केन्नाच विचारलें ना. बाबा तूं खंयच्यान कितें हाडटा, कितें करता आनी तुजो बिजनेस कितें, तूं फुडलें कितें करतलो हाज्या बद्दल कोणाचेंच नाशिल्लें. आनी प्रत्येक कोण कोणाक विचारनाशिल्लो तेन्ना त्या वयाचेर. पूण सुश्रुताक मोग आशिल्लो एज ए एक्टिविस्ट. कितेंय जालें जाल्यार सुश्रुत सदांच म्हणजे सदांच पयलो फुडें आसता आनी आमी सगळे ताजे फाटल्यान फॉलो करताले. सजीव हो एक गूण खूब म्हत्वाचो. आज ताजे यादीक आमी हो पुरस्कार सुवाळो दवरलेलो आसा आनी आमी भेटयतले. पूण ताज्या पयलीं आमच्या मदीं एक अशी व्यक्ती आसा जाणी कोंकणी खातीर खूब योगदान दिलें, मार्गदर्शनय केलें आमकां कशें फुडें वचपा खातीर. आनी अजुनूय ह्या वयाचेर म्हाका चड सांगपाक हें दिसता की ह्या वयाचेर भलायकी तांची कशी आसा तुमी पळयात. तरी आसतना कितें जालें जाल्यार फुडें आसतात. कोंकणीचें कितेंय कार्यावळ आसली, कितें आसलें ते सदांच फुडें येतात
आणि मुख्य सांगपाचें म्हणल्यार अस्मिताय प्रतिश्ठान हे बाब उदय बाब आनी श्री अरविंद भाटीकर हांणी जें स्थापन केल्लें तातूंतल्यानूय आमकां खूब प्रेरणा मेळ्ळी, तातूंतल्यानूय खुबशें काम कोंकणीचें जालें. हाज्या बद्दल हांव तांचें अभिनंदन करतां आनी मागतां दोतोर अरविंद भाटीकर हांचे कडेन की तांणी ह्या वेळार आपली उलोवप करपा खातीर. गोमानेस्त उदय बाब ह्या सुवाळ्याचे अध्यक्ष, गोमानेस्त डॉक्टर पांडुरंगबाब मानाचे सेवेक, डॉक्टर मीना त्या मीना ने मीना म्हणटा डॉक्टर मीना सुश्रुत बाबाची घरकार ताची घरची या कवी संमेलनात भाग घेतिल्ले सगळे ऍक्टिव्हिस्ट कवी आणि हांगा ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले तुम्ही सगळे आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आज ह्या सुवाळ्याक आम्ही सगळे आयल्या, ज्या मनशा खातीर आयल्या, ज्याचो सत्कार करपाक, ज्याचो भोवमान करपाक आयल्या, तो हांव ताका ते बी म्हणना, तो म्हज्या गेला तो रमेश बाब उमरपत. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. मीना बाय कोंकणी उलयतना आयकून म्हाका तामिळनाडूंत हांव तामीळ उलयता ताची याद जाली. आमचो वेळ जातलो, कितें सांगूंकच जाय तुमकां. सब कलेक्टर आशिल्लो ते 1971 सब कलेक्टर म्हणजे इक्वल टू डेप्युटी कलेक्टर जॉब. आणि एका गावात म्हाका आपयलो ताणी शाळेचें उद्घाटन हाचें इस्कॉलाचें उद्घाटन करपाक, प्रायमरी स्कूल. हांव गेलो आनी चलयांक तुमी सगळे शिक्षण कित्याक दिवपाक जाय, शेतांत कामाक कित्याक घालपाक जायना, हाचेर तांकां 15 मिनटां हांवें तामिळींतल्यान लेक्चर कारण तांकां आनी कसलीच भाशा समजना, इंग्लीश बी समजना. म्हणटकीर दर मिनटाक त्यो बायलो आनी भुरगीं ताळयो करतात. म्हाका दिसलें हांवें इतले बेगीन म्हाका इतली कशी येवपाक मागीर भाशणाक उठता सगळें जातकीर मागीर ते अनावरण करपाचें आसता वरती तो ब्लॅक लायन अनावरण म्हाका शॉक बसलो. कारण ते पंचायतीचें ऑफिस, ते पंचायतीच्या ऑफिसाचें उद्घाटन केल्लें आनी पंचायतीच्या ऑफिसाचें उद्घाटन करपाक म्हाका ते आपयलो आनी हांवें भाशण दिलें प्रायमरी स्कुलाचेर. म्हाका पंचायतीचें ऑफिस उद्घाटन करपाक आपयलो आनी हांव 15 मिनटां एज्युकेशनाचेर शिक्षणाचेर उलयलो. भुरगीं आनी बायलो ताळयो कित्याक मारताली? तो म्हणालो, सर तुम्ही चूक कोंकणी उलयतले कोणाक आक्षेप ना, नोबडी ऑब्जेक्ट्स. चूक उलोवपाचेंच न्हू, पूण तुमी तामीळ उलयताले म्हणून ते ताळयो भेटताले. तामीळ उलयतली तामीळ धर, तुमी भाजी तामीळ उलयताले म्हणटकच आज मीना बाय उलयतना म्हाका ताळयो बांदच्यो दिसले. हांव तामीळ उलयतालो तशी न्ही, मदीं इंग्लीश पसून उलयली पळय न्ही, हांव सजेस्ट करता हाचे फुडें ते उलयतना टोटली कोंकणी उलोवचें. म्हणटकीर आमकां मातशें बरें दिसतालें. आमी खरें 60-70 वर्सां उदय बाबांनी जावं एक तरी केरळाची मुलगी जेवण कोंकणी आयचो सुवाळो स्पेशल. हा सुवाळो कारण कितें
आपली आता हाली सरकार विकतात खूप जाता कोणी धनिक परिस्थिती करता कोणाची पैसे येतात मला आणि सरकार करावे आपलं इतक्या सगळे हे करून ते कमिटी करतात ते कमिटीतला जो सरकार करतात सगळे भितरले भितर आपले भितर तसे नाही वो सरकार आमचो जो जे इन्स्टिट्यूशन आसा जो ट्रस्ट आसा ताचो सुश्रुतांचे नावाचो हो ट्रस्ट आणि सुश्रुताचो बापूय हो व्हड स्वातंत्र्य सैनिक म्हणजे एके तरेचे ऍक्टिव्हिस्ट सो ऍक्टिव्हिस्टाच्या चल्याच्या नांवान जो ट्रस्ट जाला आणि त्या ट्रस्टान हो पुरस्कार दवरला तो पुरस्कार नॅचरली आमी पहिलेच फावट दिता म्हणटकच आणि पहिलेच फावट मागीर सुद्धा दिता तो पुरस्कार ऍक्टिव्हिस्टांक वतलो आणि आयोजन कोणी केला ते बी ऍक्टिव्हिस्टांनी केला ऍक्टिव्हिस्ट कोण शैलेंद्र मेहता एक आणि आमचो जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स दिनेश पडळकर प्रकाशक दिनेश पडळकर लेखक दिनेश पडळकर ऍक्टिव्हिस्ट आणि किती किती वाक्य वरता होता तो ते असता आणि खूप काम करता इतले ते खबरदार आसा तो अशे आणि मागीर या सोहळ्याचो अध्यक्ष म्हणजे कितें ऍक्टिव्हिस्टाचो पाय उदय बाब ऍक्टिव्हिस्टाचो पाय कित्याक म्हणटा एक फावट आमचो पुंडलीक बाब जेन्ना आमी व्हडली सभा करताले ह्या मोबायल म्हणजे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन तेन्ना परिकारान आमकां फट मारिल्ली म्हणून सगळे परिकार फटी म्हणटाले सभेत आमी ती सिस्टम करताले तेन्ना पंडित बाब आयलो ते आपले भाशणांत म्हाका परिकार फटींग न्ही परिकार फटिंगाचो पाय तशें म्हाका याद जाली म्हाका उदय बाब ऍक्टिव्हिस्ट न्ही उदय बाब पयलींचो ऍक्टिव्हिस्ट आतांचो ऍक्टिव्हिस्ट आनी फुडाराक ऍक्टिव्हिस्ट आसतलो तो ऍक्टिव्हिस्टाचो पाय जालो ना आणि हांव कोण हांव पार्ट टायम ऍक्टिव्हिस्ट बरें जीव बरो आपलो केलो कितें ऍक्टिव्हिजम केलो तितलो अशें सगळे ऍक्टिव्हिस्टांचो हो एक समारंभ आणि आयल्यार बसून पळयली त्या सगळे ऍक्टिव्हिस्ट कवी बी ऍक्टिव्हिस्ट ऍक्टिव्हिस्टांचो एके तरेन मेळावो म्हणून हो खास समारंभ आता ऍक्टिव्हिस्ट म्हणजे कोण ऍक्टिव्हिस्ट एका काळात ऍक्टिव्हिस्ट म्हणजे बेकार पयलो कशें ताका आनी कांयच काम ना कितें त्या समाजाच्या बऱ्या खातीर कितें करपाक गेले तांकां स्वताची नोकरी ना स्वताची बायल भुरग्यां खातीर कांय करना हो थर्ड क्लास मनीस हो बेकार मनीस आनी हो अशें समाजाचें काम करपाक पुरुषोत्तम काकोडकर पुर्तुगाला साकून आमची शिक्षण सोंपोवन आयलो इंडियेक गोंयांत आयलो आणि ताणें एक ग्रूप तयार केलो आपले स्वातंत्र्या विशीं उलोवपाक गोंय फुडें कशें आसतालें वगैरे वगैरे कोणें कितें हांव तेन्ना गोंयांत आयिल्लो MBA सोंपोवन तर कोणें तरी म्हाका सांगलें आरे आमी पुरुषोत्तम काकोडकर सुरू केलो तूं चल केलो मागीर तेन्ना कितें जातालें म्हाजो बापूय तांचे 4-5 देखतर ते मडगांव कामरा भोंवतणी ते सिमेंटाचे बागशे आसताले ताजे भोंवतणी सांजचे बसून खबरो वाटताले तर एकल्याक म्हणलें आरे तो पुरुषोत्तम काकोडकर आयलो मरे ताणें बोवाळ सुरू केलो मरे तो घरा कित्याक बसता एकल्याक म्हणलें तर दुसऱ्याक म्हणलें आरे बेकार लोक ताका कांय काम ना वाचलेच करपाचें म्हज्या बापायन म्हणलें कितें म्हजो चलोय थंय वता आर्वीत वता आरे आरे तो बेकार थंय लोकांच्या कामाक कित्याक वता काय म्हणटा ऍक्टिव्हिस्टाचे काम म्हणजे बेकार थंय लोकांचें काम तुवें जाल्यार तो कार्ड खंय नोकरी बिकरी करपाक लागली हे जाला आनी थंय पुरुषोत्तम काकोडकर उलोवपाक गेले अशें तेन्ना कितले केन्ना हें जवळ जवळ 1959 त्या वर्सा कितली वर्सां जाली पळया तेन्ना ऍक्टिव्हिस्टांक वालोवला सगळे बेकार थंय आता उदय बाबाचो बापूय तातूंत बेकार थंय आशिल्लो म्हज्याय थोडे नातेवाईक बेकार थंय मागीर इतलो तेंप जालो आतां तरी आसतना ऍक्टिव्हिस्टांक कोण रिस्पेक्ट दिनाशिल्लो
आमचो एक लेखक आसा तर आरे तूं मिटिंगाक कित्याक येता रे हांव ताका विचारता मिटिंगाक कित्याक येता रे फाटले फावटी आमचो मोर्चा आशिल्लो ते मोर्चाक तूं नाशिल्लो हांव लेखक हांव बरयतलें ते तुमचे रस्त्याचेर वचप व्हडल्या व्हडल्या घोशणा दिवप ते म्हाका पसंद करता लेखक आणि आमी सगळे भाशे खातीर झगडटा आसतना तूं कितें लिखाण करता लिखाण करप एक तरेची एक्टिविटी न्ही ती बी कोंकणीची सेवा कोंकणीची सेवा योग्य रे जेन्ना आमी सगळे रस्त्याचेर आसा वतात भोंवतात आनी मोर्चा बिर्चा करता तुवें येवपाक जाय न्ही ना म्हाका तें पटना तो मनीस म्हाका पयर मेळ्ळो आनी कितें तरी ना रे आमी तशें करूंक जायना आमी एक्टिविस्ट न्ही म्हणून म्हाका दिसतालें अरे इतकी वर्सां आमी हाका लेखना वयल्यान एक्टिविस्ट जावपाक म्हणटकच आनी म्हाका हेंय दिसलें की एक्टिविस्टाक एका काळार कांय वालोर नाशिल्लो आतां त्या एक्टिविस्टाक वालोर येवपाक लागलो आनी आज म्हाका एकदम खुशी जाता की एक्टिविस्टांनी दुसऱ्या एक्टिविस्टाचो भोवमान करपाचो सुवाळो केलो ऑल आणि पहिली पासून जर विचार हांव तुमचे कडेन मांडपाक शकता जाल्यार हांव अशें म्हणत की जी कितें राजकीय उदरगत खंय खंय जालें पळय न्ही राजकीय चेंज जाला समाज बदलला तो एक्टिविस्टान कितें तरी केलें जाला मी स्टेट रिऑर्गनायझेशन ह्या कितलेशे आंध्रात लोक मेले थंयच्यान सुरू जाले सेपरेट आंध्रा महाराष्ट्रात मुंबई महाराष्ट्रात घालताले थंय 105 लोक मेले गोंयांत आमच्या कोंकणी प्रजेचो आमदार ताणें बोवाळ केलो म्हणून कोंकणी राजभास जाली म्हणून आमकां राज्य मेळ्ळें ना जाल्यार युनिटरीची उरपाची आनी ओपिनियन पोला उदय बाबा सारकेल्या लोकांनी एक्टिविजम केलो म्हणून आमी जिखले महाराष्ट्रात वचपाचें उरलें हिस्ट्री जर पळयशात जाल्यार एक्टिविजम हेज सक्सिडेड and whatever we have today is because of activism. म्हणटकच एक्टिविजमाचो जाय तसो वालोर आमी केलो ना जाय तसो भोवमान आमी केलो ना लेट ते पेपर लेट ते नेवर आतां सुरवात आमी केल्या आनी हाचे फुडें हे एक्टिविजमाची गरज आसा गरज आसा म्हणजे आतां कवी आमच्या कवींनी आनी दुसऱ्यांनी बी हाली कितें जालां तें सगळें सांगलां परतून सांगपाची गरज ना पूण तुम्ही जर आता मातशे एआय वचून मातसो रिसर्च करता जाल्यार तुमकां दिसतलें की अवर गोवा इज पासिंग थ्रू एन एक्स्ट्रीमली बॅड वल्नरेबल स्टेट गोंयांत पळय सध्या चल्ला ते इतलें वायट चल्ला तें आमकां दिसना ऑन द सर्फेस बिलो द सर्फेस तुमकां खबर आसा गोंयांत जे नायट क्लब म्हणून चलता नायट क्लब कायद्यात शब्द सरकाराक नायट क्लब कसो स्टॉप करप खबर ना कायद्यात कोणेच नायट क्लबाक परमिशन दिवना नायट क्लबाक कोणे परमिशन दिला कोणे दिवना मागीर नायट क्लब कशें चलता व्हडले व्हडले बोर्ड कशे क्लब म्हणून बोर्ड वाचता आनी चलयो म्हणजे अश्यो कपडे बिपडे सारके घालना आसतना नाचता असल्या बोर्ड सगळे क्लब म्हणून कायद्यात खंयच शब्द ना खंयच्याच ऑथॉरिटी क्लब म्हणटा ताका परमिशन दिवना नाईट क्लब म्हणटा परमिशन दिवना आणि न्यूजपेपर म्हणतात आमचे कडेन 200 नाईट क्लब आसात 200 त्याची विभाजी तर तुम्ही जर पेपर काढून पळयशात स्टॅटिस्टिक्स जर पळयशात जाल्यार गोंयांत दर 8000 लोकांक एक बार एंड रेस्टॉरंट पडटा दर 8000 लोक कर्नाटकात जर वचशात दर 1.5 लाख लोकांक एक बार एंड रेस्टॉरंट पडटा आणि महाराष्ट्रात जर वचत जाल्यार दर 1 लाख लोकांक एक रेस्टॉरंट पडटा आणि आमचो दर 8000 म्हणजे हांगा कितले बार एंड रेस्टॉरंट आसात पळयात आणि इतले बार एंड रेस्टॉरंट दर बार एंड रेस्टॉरंट हायड्स अ नाईट क्लब थंय नाच चलता गाणी चलता बेली डान्स चलता मसाज पार्लर चलता सगळे कडेन चलता अशें म्हणना पूण जंय चलता पयर वर्तमानपत्रांत एक बातमी आयली खोला काणकोणा परमिशन दिला सीआरझेडाक लागून टेम्पररी स्ट्रक्चर एका फुडें 25
परमिशन दिला पंचायतीन, पूण थंय 10 एअर कंडिशन रूम बांधले ताणी विथ CRZ आणि सगळे इलिगल, आणि थंय स्टाफच 140, स्टाफ 140 जाल्यार लोक कितले बसले पळयात तुम्ही, आणि सगळे इलिगली चलता. तर आमचो बोवाळ सगळो 2 फावट, आणि अशें सगळे कडेन गोंयांत इलिगल चलता, आणि आमकां तर खबर आसून आमी कितें करतले कोणी रावल्या हो आमकां खबर ना. हांवें एक्टिविस्टाचो रोल आसा, आमी पयली एक्टिविजम केला म्हणून इतले चेंज जाल्या, इतले सुधारल्या अशें म्हणपाक जाता, आणि फुडें बी आमी एक्टिविजम करचो पडटलो हे सगळें थांबोवपाक. 200 नायट क्लब अशें दिसता की गोंय भारतान कित्याक निर्मिले, कित्याक निर्मिणी केली गोंयची, तर भारतांतलो सगळो काळो पयसो गोंयांत येवन वेस्टाचेर खर्च करपा खातीर ह्या भारतांतल्या लोकांक ही सुविधा भारत सरकारान तयार केल्या, गोंय हे राज्य तयार केल्या. चला तुम्ही पैसे थंय घाला, तुमकां जाय ती वस्त करा, पूर्ण तुमकां अडवतो ना, आणि सरकारी तुमकां अडवतो ना, कारण सरकार पार्ट ऑफ दीस होल वायस स्प्रेडिंग. कसले गजाली आमी गोंयांत चल्ल्या, आणि कसल्यो गजाली चल्ल्या म्हणून अशें दिसता की आमकां आमी मुखार जाणटे जाल्या, पूण आतांचे भुरगे खुबशे भितर सरता गोंयांत खूब कडेन एक्टिविजम चल्ला, तो वाडत रावपाक जाय, आणि तसलो एक्टिविजम वाडत रावचो म्हणून आमी बी जाणट्यांनी ताका प्रोत्साहन दिवपाक जाय. जाता तशें आमच्यांनी फिजिकली जाता जाल्यार फिजिकली गेले, तातूंत भाग घेतलो, करपाक शकता ते केले, ना जाल्यार निदान एक लेख बरयलो कशें जाता तशें ताका प्रोत्साहन दिवन एक्टिविजम वाडोवपाक जाय. आणि वी हॅव टू फायट फॉर रिस्टोरिंग गोवा. आज वाचून बरेच दिसले वर्तमानपत्रांनी आमचोच एक जस्टीस प्रदीप रिबेलो, कलकत्ता अलाहाबाद हायकोर्टाचो चीफ जस्टीस आशिल्लो, ताणें ओपन अपील केला सगळ्यांक की गोंय वाटायात, गोंय वाचयात, आपूण तुमचे बरोबर आसा. अशे सगळे नामनेचे लोक एक कडेन येवन सगळे समाजाक बरोबर घेवन गोंय वाचोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो करचो, आणि हाचे फुडें तरणाट्यांनी चड चड एक्टिविजम करून ते प्रयत्नात भाग घेवचो अशें म्हाका दिसता. आणि तुमकांय बी भितरल्यान दिसता अशी म्हाका खात्री आसा, ना जाल्यार तुमी आज अशे ह्या असले सुवाळे दिवचे दिसले. हो सुवाळो ऑर्गनायज करून आमच्या शैलेंद्रान आणि गिरीशान एक व्हड काम केला. एक हो सुशिता खातीरच म्हणून न्ही, पूण कोणाच्याय खातीर जर हो केल्लो जायत तें काम सुरू करून दर वर्सा ते अशेंच चालू दवरतले अशी म्हाका आस्त आसा. आणि सुशिताचे घरच्यांक हांव परबी दिता, कारण हे लोकांनी विचार करून ट्रस्ट सुरू करून सुशिताच्या नांवान गोंय सुदारपाक एक तांचे योगदान दिल्ले बद्दल ताकाय हांव परबी दिता. ह्या समारंभात म्हाका एक मुखेल सोयरो दाखोवन म्हाका उलोवपाची संद दिले बद्दल तुमकां ह्या जाळवणदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय बी देव बरें देव बरें करूं. म्हटलं तुमचो मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक पावलो. आयच्या दिसा खरोखर आमी म्हणटात की सुटके झुजारी दोतोर जुजे फ्रांसिस्को मार्टिन्स हांचे पूत, तांचे जिन्स तांकां आयिल्ले तशेंच ते जाले. फक्त डिफरन्स इतलेंच की 1960 तो जल्मलो आनी पोर्तुगीज भिले पोर्तुगीज जल्मा मेला म्हणून, आनी 61 पळून गेले. आनी ताज्या मागीर ताका वाव मेळना, कित्याक ऑलरेडी जालें. कितें झुजारी कित्याक हें करतलो, तर ताणें जें कितें अन्याय जाता ताज्या विरुद्ध झगडपाक लागलो. अरविंद बाबान सांगलें आतां की अजून गोंय स्वतंत्र जावंक ना, हो मेसेज. ताज्या खातीर दुसऱ्या सुटके झुजाचो आमकां तयारी करपाक जाय, आनी ती जर करतले जाल्यार ह्या खेपेक ताज्याकूय चड नेटान करचें पडटलें. कारण त्या वेळार जे झगडले ते आपल्या स्वकिया विरुद्ध नाशिल्ले, परकिया विरुद्ध आशिल्ले. आज गरज आसा ती स्वकिया विरुद्ध झगडपाची. ताज्या खातीर तयारी मोठी करची पडटली अशें दिसता.
आणि खरोखर जे कितें चल्लां गोंयांत ताज्या बद्दल आमी सगळ्यांनी आवाज उठोवपाक जाय. हाच्या बद्दल इतलें इबात येना. आज अशा व्यक्तीक हो पुरस्कार फावो जाता जाणे आमी केन्नाय म्हणटात की मनीस कितें करूंक शकता आपल्या आयुश्यान जाल्यार कितें करूंक शकना अशें विचारपी बाब सोयरू कुमारपंत, कित्या खातीर ताणें सगळें केल्लें आसा. रमेश कुमारपंत ताणें तें सगळें केल्लें आसा. कितें करूना अशें ना. ताणी आपले नोकरी सांबाळ्या, नोकरी केल्या, बाकीचे करता तशें संवसारूय केला सगळें. आनी त्या भायर पत्रकारिता केल्या, त्या भायर साहित्यान ताणें योगदान दिल्लें आसा. ताणी एक्टिविस्ट म्हणून योगदान दिल्लें आसा. अशा साबार हातूंनी ताणें स्वताक बिजी दवरला, स्वता योगदान भरपूर दिल्लें आसा. आनी अशा व्यक्तीचो आज खरोखर तांकां पुरस्कार, पयलो पुरस्कार त्या व्यक्तीक दितात ही खरोखर आनंदाची गजाल. तांकां ताळयांनी परतून एकदां तांचे सगळें हांव वाचना, फक्त पुरस्कार आनी तांचे भोवमान आज मेरेन जाल्यात तितलेंच वाचता. 2009 कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान सेवा पुरस्कार तांकां फावो जाला. 2013-14 गोंय सरकाराचो कला गौरव पुरस्कार तांकां फावो जाला. 2018-19 गोंय सरकारचो उत्कृश्ट समाजसेवक पुरस्कार फावो जाला. तियात्र अकादमी गोंया कडल्यान 19 मार्च 2017 पुरस्कार तांकां मेळ्ळा. दालगाद कोंकणी अकादमीन कोंकणी वावरा खातीर तांचो भोवमान केला आनी तांकां कुमारपंत जीवन गौरव 2013 फावो जाला. आनी RPS कुमारपंत गोवा गौरव समितीन 2013 ताचो सत्कार केला, ज्या वेळार ते रिटायर जाल्ले त्या वेळार. अशे विविध पुरस्कार तांकां फावो जाला. आनी आतां हो आनी एक तातूंत तुरो तातूंत भोंवता म्हणटा तो आमचो सुश्रुत मार्टिन्स पुरस्कार. हांव ह्या वेळार मागतां, हांव तांची हें वाचतां आनी मागतलो की आमचे उदय बाब आनी अरविंद भाटीकर सगळे हेजे माचयेर आसात आनी सगळ्यांनी ताचो सत्कार करपा खातीर ते तयार दवरपाचे. मानपत्र वाचता हांव ताजे मागीर होती. ओके. सो हांव मागतां बाब रमेश कुमारपंत हांचे कडेन तांणी फुडें येवन बसका घेवची. हांव मागतां उदय बाब भेंब्रे हांचे कडेन की तांणी सगळ्यात पयलीं शॉल घालून सत्कार मुर्ती बाब श्री रमेश कुमारपंत हांचो सत्कार करचो. श्री अरविंद भाटीकर तांकां श्रीफळ दिवन बाय डॉक्टर बीना मार्टिन्स तांकां फुलतुरो दिवन सत्कार करतात. आनी मानपत्र तांकां दितात डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. हांव मानपत्राचें वाचन करतां. डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्ट कोंकणी झुजारी डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स स्मृती पुरस्कार मानपत्र फावो जाता भोवमान RBS कुमारपंत हांकां. नमस्कार. RBS हे कोंकणी समाजांतले खडेगांठ नांव. हे नांव कमोवपाक तुमी पुराय आयुश्यभर कोंकणी फाटल्यान एक निश्ठेन रावल्या. कोंकणीची सेवा हे तत्व घेवन तुमी व्रतस्थपणान वावुरले म्हणून तुमचो आमकां अभिमान. काणकोणच्या मातयेन आमकां खूब मानीस तशे लोक दिले जे जगभर गोंयचे भुशण जावन वावुरले. तुमी तातूंतले एक. तुमी एक बरे नाटककार, बरे तियात्रिस्ट, एक संवेदनशील कवी आनी बरे मनाचे गोंयकार. तुम्ही समाजसेवा केली, गरिबा खातीर कष्ट घेतले, एक बरे बँकर म्हणून न भूतो न भविष्यत अशी सेवा दिली. समेस्त काणकोणकारांच्या काळजांत तुम्ही एक गोड याद जावन रावले. हे सगळें करतना कोंकणीच्या मळार गरज पडली तेन्ना तुम्ही झुजारी जाले. गरज थंय आश्रयदाते जाले. कोणेय विचारले तेन्ना मार्गदर्शक जाले आनी मनान सदांच नीज गोंयकार म्हणून वावुरले. रमेश बाबे कुमारपंत वा सोयरो बाबे कुमारपंत हे समेस्त कोंकणी पर्वाच्या इश्टाचें नांव. ही इश्टागत सार्थ करपा खातीर तुम्ही आयुश्यभर त्याग केलो. त्या व्रतस्थ कोंकणी मनशाक आज हो पुरस्कार भेटयतात.
तुमचे आनी समस्ताचे बरें कर अशें आमी आमच्या कोंकणीच्या पुरसा कडेन मागतात. देव बरें करूं. डॉक्टर बीना मार्टीन, एस्मिना मार्टीन आनी डॉक्टर एलिझाबेथ मार्टीन. म्हजे खुबशे गुरू आसात हातूंत. संगीतांतले वेगळे, सामाजीक वागणूक तातूंत वेगळे, मागीर म्हजे कविता किंवा साहित्य हातूंत वेगळे, आनी तातूंत आनी गुरू व्हड म्हजें खुबशे ज्ञान दिवपी आनी म्हाका उमेद हाडपी अशे म्हजे गुरू डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. तांचे तुमकां सांगलां हांवें पयलो म्हाका नाचपाक शिकयलो आनी हांव अजुनूय नाचत आसा. पुणून वेगळ्या तालार म्हणटा तो. पूण पांडुरंग बाबाचें एक म्हणल्यार साहित्यान जें योगदान तुमी दिलां, संशोधनात्मक जें लिखाण तुमी केलां, आनी तुमी फोक डान्स किंवा आमचे वेद हातूंतल्यान जे तुमी बरपावळ केल्या तातूंतल्यान खुबशी संग्रह गोंयांत निर्माण करून तुमी दवरलेलो आसात. आनी खरोखर तुमचें योगदान अजुनूय चालू आसा. कारण ह्या वास्तून ह्या हातून तुमी जें पदभार घेतला आनी ताच्या खातीर तुमी कार्य करतात ती खऱ्योच तोखणायेची गजाल. हांव तुमकां देवा कडेन भलायकी मागता की अशेंच उरचें आनी अशेंच फुडें काम तुमच्यान घडचें म्हणून ह्या वेळार तुमचें मनोगत आमकां आयकुपाक जाय मागता. आयज सुवाळ्याचे अध्यक्ष भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे, मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अरविंदबाब भाटीकार, आयचे गौरवमुर्ती म्हजे इश्ट बाब रमेश कोमरपंत, ह्या डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स ट्रस्टाचे अध्यक्षा आनी ह्या कार्यावळी फाटली एक प्रेरणा स्त्रोत अशें डॉक्टर बीना मार्टिन्स तांची घरची, म्हजे इश्ट बाब शिरीश लवंदे, शैलेंद्र मेहता, बाब दिनेश मणेरकार, हांगा आशिल्ले सगळे मानेस कवी, पत्रकार आनीक आमच्या सुश्रुताचे आनी रमेशाचे मोगान सगळे आयिल्ले तुमी सगळे जाण, तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. रमेश बाबा बद्दल आतां बरेचशे मानपत्रांतल्यान सगळें सांगलां. हांव एक दोनूच गजाली सांगपाक सोदतां. त्यो म्हळ्यार रमेश बाबाक हांव जवळ जवळ 70 साकून वळखता. 1970-71 तेन्ना तो बँकेन आशिल्लो, स्टेट बँकेक काम करतालो आनी ताका हांवें तेन्ना साकून पळयिल्लें. तेन्ना साकून तो सदांच एक सेवाव्रती मनीस, कित्याक दुसऱ्याक मदत करपाचें. आनी ताजे नंतर ताजी तासां उक्ती जायत गेली. तो म्हळ्यार एक बरो तियात्र बरोवपी, बरो एक कवी, बरो एक लेखक, बरो एक आपलो वावुरपी सगळे, आनी कोंकणीचो कट्टर असो वावुरपी, आनी ताजे फुडें सगळ्याच्याक एक बरो मनीस. हें सगळ्यांच्या ताजें मोठें ताजी वळख. हांव जेन्ना आमच्या थंयच्या एका हायस्कुलान आशिल्लो त्या वेळाचेर म्हज्या बरोबरचे जे शिक्षक आशिल्ले आनी तांची बरीचशी कामां बँकेत आसतालीं. तांचे कोणाचो सॅलरी हाड, कोणाक हें कर, कोणा हप्ते भर, कोणा हें कर सगळें. आनी तेन्ना हांव तें सगळीं पासबुकां आनी हें सगळें घेवन वतालो त्या हातूंत. तेन्ना थंय रमेश बाब आसतालो. रमेश बाब एकच सांगतालो, तूं खंय वचनाका, ती सगळें आपल्या कडेन दी, तूं बस सांगून आपूण तें सगळें करता. आनी बरो असो एक 15-20 किंवा अर्द वर काडून जातकीच सगळीं जी कामां आसात ती सगळें तुजे कडेन हाडून ते धाडून तो दितालो. म्हाका आनी खंयच कांयच करचें पडनाशिल्लें. तेन्ना बँकूय ल्हान आशिल्ली, पूण तरी सुद्दां तेन्ना ज्या उमेदीन दुसऱ्याक कितें तरी मदत करपाचें काम तो करतालो तेन्ना सावन तो म्हज्या मनांत आशिल्लो. आनी ताजे उपरांत ताणें जें कितें करत गेलो आनी ताणें ताका नांव मेळत गेलें, ताजे खातीर म्हाका खंय तरी पयसुल्ल्यान कांय जायना, म्हाका सदां अभिमान दिसतालो. आज तो एक म्हजो असो गांव भाव. आनी दुसरो म्हजो इश्ट डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स. ताज्याय बरोबर म्हणजे बरेचशे चर्चा जाल्या, हें जालां, उलोवप जालां, कांय आमी गोश्टी ठरयिल्ल्यो अश्यो, पूण सगळ्योच जावपाक पावले ना. पूण तरी सुद्दां अशा मनशाच्या हातूंत म्हाका एक सामील जावपाक मेळ्ळें
आणि आमच्या संस्थेकूय बी तांणी वांटेकार करून घेतल्या एक बरें कामां. कारण थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र ही एक संस्था जी कोंकणी भास संस्कृती आनीक आपले साहित्य हाजे खातीर सदांच वावुरपी अशी एक संस्था. आनी ती बी एका व्हडल्या मनशाच्या नांवान सुरू जाल्ली म्हणटकीर तातूंत कोंकणी खातीर वावर केल्ल्या मनशाचो गौरव जाता. आनी तेय बी कोंकणी खातीर ज्याणे आपल्याली संपूर्ण जीवन तातूंत दिलें तशा मनशाच्या नांवान जाता. हो एक आमकांय बी एक अभिमानाची गजाल. म्हणटकीर तशें ती संद आमकां मेळ्ळी त्या खातीर हांव आयोजकांचे आभार मानतां. आनी तुमी सगळे जाण ज्या उमेदीन हांगा आयल्यात तांकां एक सांगपाक सोदतां की तुमच्या सारक्यांनी सतत ह्या संस्थेंत येवचें. आमचे ल्हान व्हड कार्यावळी जातात त्या कार्यावळींनी जेन्ना तुमी येतले तेन्ना त्या कार्यावळीक आनी सोबा येतली आनी बऱ्याच बऱ्यो कार्यावळी आमकां करपाक हांगा मेळटल्यो. इतलें सांगता. परतून एक फावट हांव रमेश बाबाचें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव जाणा तुमी सगळे आयकून रावल्यात उदय बाबाचे रिल्स आमी पळयतात सध्या जे सोशल मिडियाचेर आनी मुद्देसूदपणान आनी बऱ्या तरेन पटोवन दिवपा सारकें जें तांचें उलोवप आसा. खरोखर तुमकां नमस्कार. आनी सांगपाचें म्हणल्यार ज्या झुजान ते वांटेकार जाले ते आज मेरेन आमी काणयो कश्यो आयकतात. कोंकणीन बोल्ड टायमारान ताच्या पयलीं आनी कोंकणी वावरा खातीर जो वावर तांणी केला तोय आमी पळयल्लो आसा. खरोखर तांकां आमी आमचे अशेंच उरचे ते एक्चुअली खूब वर्सां उरचे आनी गोंया खातीर तांची गरजूय आसा अजुनूय आसा. कारण आतां जनरेशनान जो लढो आमी सुरू करतले फुडें ताच्या खातीर तांची गरज आमकां आसा. हांव मागता तांचे कडेन उलोवपाक पडून ताच्या पयलीं हांव मागता रमेश बाब कुमार पंताचे कडेन की तांणी ह्या सत्काराक आपलें उतर दिवचें. नमस्कार. उतरां मनी जाल्लीं आसात. हांव मदीं बसलो आसा दोनी वाटल्यान मानेस बसले आसात तरी आसतना हांव एक ल्हानसो कोंकणी कार्यकर्तो. तुमी म्हाका येदो व्हडलो भोवमान केला आनी म्हाका व्हड केला तितलो हांव व्हड न्हय. हो पुरस्कार म्हजो एकट्याचो न्हय. हो पुरस्कार खूब जाणांचे वांटेकार आसा त्या वाट्यार आनी तांचो अधिकारीय आसा. ह्या पुरस्काराचे पयले मानकरी जे हांवें चावडेर ओपिनियन पोलाच्या वेळार फातर मारले आनी नाका ती उतरां पाचारली आनी कांय तेंपान तांचेच भाशणां आयकून तांचें साहित्य आयकून हांव पिसो जालो. त्या म्हज्या स्फूर्ती स्थान बाब उदय बाब ह्या पुरस्काराचे पयले मानकरी. ह्या पुरस्काराचे दुसरे मानकरी जाणें म्हाका पोटाक लायलो ते सर्गेस्त मोहनबाब नगरसेकार. आनी जेन्ना हांव बँकेंत काम करता आसतना कोंकणी चळवळीच्या वेळार म्हजे खूब केसी जाल्यो. त्यो केसी भायर मारपी म्हजे तेन्नाचे ऑफिसर ब्रँच मॅनेजर M.B. भट केतन भटाचो बापूय. त्याच खातीर हांव सस्पेंड जावपाचो उरलो. त्या खातीर पोटा पानाक उरलो हें म्हाजें भाग्य. ते ह्या पुरस्काराचे मानकरी. कोंकणी करता म्हणून हांव पिशार पडलां काय कितें अशें म्हजे घरांतल्या लोकांक दिसपाक लागलें. पूण हांव पिशार पडचो ना आनी म्हाका सांबाळपाक म्हजे आवय बापूय म्हजे भाव भयणी आनी म्हाजे घरकान्नीन म्हाका आदार दिलो. त्याच खातीर हांव हें करपा पावलो. होय त्या पुरस्काराचे तेय मानकरी. कोंकणीची जागृताय करपा खातीर काणकोणां गांवांनी भोंवताले ते नागेश बाबू करमली, गुरुनाथ बाबू केळेकार, रमेश वेळुस्कर,
शेख एवान जॉर्ज आणि त्या भितर भाई मावजो एन शिवदास आणि आदी आदयांचो प्रभाव म्हजेर पडलो. तांचो हो ह्या पुरस्काराचो हिस्सो आसा. फादर आल्वार मेंडीस त्या वेळार काणकोणा आसले. ताणें आमकां भरपूर ह्या वेळार आदार केलो. तसो आमकां उगडास केल्या बरोबर रावना ते ह्या पुरस्काराचे एक मानकरी. चावडे वयले म्हगेले वाडेकार सगळे क्रिस्तांव भाव ते निमाण मेरे म्हजे बरोबर रावले आनी ताणें म्हाका साथ दिलो. त्याच खातीर ह्या वाडेकारांचो ह्या पुरस्काराचो मानकरी जावन आसा. त्या वेळचे आमचे कार्यकर्ते बाब सुकूर फेर्नांडीस, बिस्मार्क फेर्नांडीस, इजिटो ग्रेसियस, स्टॅनली ग्रेसियस, अनिल पै, शिरीष पै, संदेश प्रभुदेसाय, प्रशांत नायक, तशेंच कमलाकर महार्शी, उल्हास पै भाटीकर आनी अजित भयंकर हांचोय वांटो आसा. आयज कांय जाण आमच्या मदीं नात. तांची याद करपाची म्हाका दिसता. तांचोय ह्या पुरस्काराचो वांटो जावन आसा. सर्गेस्त आल्बान बाब, लुईस बाब, बिस्मार्क, लॉरेन्स, आलिसिन दी माशें, राहुल बोस, चंदकांत प्रभू मोखड आनी प्रभाकर पै. तशेंच त्या वेळचे काणकोणचे पुलीस इन्स्पेक्टर लोबो हांचोय उगडास करपाक गरज आसा. सर्गेस्त दोतोर सुशील मार्टिन्स हे सदांकाल एक कोंकणी कार्यकर्तो म्हणून वावुरले. त्याच खातीर हो पुरस्कार काणकोणच्या कोंकणी कार्यकर्त्यांक फावता. तांच्या नांवानच हो कोंकणी कार्यकर्तो पुरस्कार हांव भेटयतां. हांव मात निमित्याक कारण हो पुरस्कार सगळ्या कोंकणी कार्यकर्त्याचो समजून हांवें तो घेतला. इतलेंच. देव बरें. गोंय स्वतंत्र जालें त्या काळार उदयबाब कविता बरयताले. आनी कसल्यो कविता? मंद वाऱ्यार दर्या धारार गोंया तुजी याद येता. आयज म्हजे रिते जिणे मोन्या सुखान भरून वता. उदयबाब, ह्या वेळार तुमकां कविता कसल्यो सुचतात आनी कितें बरयतले हें मातशें सांगा. या पुरस्कार सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे वुमनिस्ट अरविंद बाब भाटीकार, वुमनिस्ट डॉक्टर पांडुरंग बाब फळदेसाय, आयचे सत्कार मुर्ती वुमनिस्ट रमेश बाब कुमरपंत, डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्टाची अध्यक्षा वुमनिस्ट डॉक्टर मीनाबाई मार्टिन्स, वुमनिस्ट शिरीष बाब लवंदे, वुमनिस्ट शैलेंद्र बाब मेहता, वुमनिस्ट दिनेश बाब मणेरकार आनी सभाघरांत आमचे मदीं आशिल्ले अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष वुमनिस्ट फादर मोहसिन जाताई, मानेस्त साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार भयणीनो आनी भावांनो, 16व्या शेंकड्यांत युरोपांतलो एक मनीस, इंग्लिशमॅन थॉमस स्टीफन्स नांवाचो गोंयांत पावलो. वर्स 1579 गोंयांत येवन पयलो युरोपियन जो कोंकणी भास शिकूंक लागलो आनी कोंकणी भास स्वता शिकून दुसऱ्यांक शिकोवपा खातीर व्याकरण आनी शब्दकोश रचूंक पावलो तो फादर थॉमस स्टीफन्स. ताचे यादस्तीक करपाक हें जें केंद्र बांदलां त्या केंद्रांतले हे कार्यावळींत उलयतना म्हाका म्हजें कर्तव्य दिसता ताका आर्गां ओंपची आनी मागीरच फुडली सुरवात करची, देखून हांव तांकां पयलीं आर्गां ओंपतां. आयज रमेश बाब कुमरपंत आनी डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्ट ह्या दोगांकय हांव परबीं दितां. एकल्याक पुरस्कार मेळ्ळा म्हणून
आणि दुसऱ्याक पुरस्कार दिलो म्हणून. डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स हो एक बरो कार्यकर्तो, एक बरो वावुरपी, प्रामाणीक वावुरपी. आपल्याक कितें मेळटलें अशें धरनासतना, ताजो विचार करनासतना अमूक जावंक जाय ह्या पासत वावुरपी. आयज काळ बदलला. आजूय कार्यकर्ते आसात, ना अशें न्हय, पूण ते पयलो विचार करतात म्हाका कितें मेळटलें. राजकारण्याची देख आमी घेतल्या आनी ताका लागून म्हाका पळय कितें मेळटलें हो विचार पयलो येता. हे जे कार्यकर्ते आशिल्ले ते वेगळे, आदले, आनी तसो विचार केन्नाच केलो ना. डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्सानय केलो ना आनी रमेश बाब पंचानय केलो ना. केल्लो जाल्यार घडये आज ते आमदार मंत्री बी जातले आशिल्ले. वावुरप्याची म्हणून एक परंपरा आसता. डॉक्टर मार्टिन्स हांच्या कुटुंबाचें, दर एका कुटुंबाचें एक कल्चर आसता, एक संस्कृताय आसता. एक संस्कृताय सेवेची आसता आनी दुसरी संस्कृताय फकत आपले पुरतोच विचार करता. कांय कुटुंबां आमच्या गोंयांत आसात आनी जावन गेल्यात, जाणी सेवा करप हो आपलो धर्म मानला. सेवा करप ही आपली लागणूक मानल्या, आपले कर्तव्य मानला. आनी हे ज्या कुटुंबातले लोक मानतात तेच आपले भुंये पासत, आपले लोकां पासत, आपले समाजा पासत कितेंय करूंक पावतात. जे तसो विचार करनात ते आपले पासत वावुरतात, चडांत चड आपले कुटुंबा पासत वावुरतात. नाका जावं नाकात, मदीं मदीं म्हाका हें मातशें कुट्ट करचें पडटा. मार्टिन्सांच्या कुटुंबात एक परंपरा आसा. डॉक्टर जे.एफ. मार्टिन्स आनी उलोवप्यांनी सांगलां, हे गोंयचे एक मोठे सुटके झुजारी. तांच्यांनी प्रॅक्टीस करून सुसेगाद रावूं येताले, कित्याक पडूंक जाय आशिल्लें सुटके झुजात असोय विचार करपी लोक आसात आमचे मदीं. पूण तांकां तें आपलें कर्तव्य दिसलें, आपली लागणूक दिसली म्हणून ते पडले. ताका लागून भोगचेय पडले, ताका लागून सॅक्रिफायस करचो पडलो. 8 वर्सांची शिक्षा जाली कास्ट. 5 वर्सां उपरांत सुटले, ती गजाल वेगळी. म्हणजे हो त्याग कित्यांतल्यान आयलो? ती जी कर्तव्याची भावना मनात आसा, की आपली लागणूक आसा ह्या भुंये पासत वा आपल्या लोकां पासत. देखून आमकां स्वातंत्र्य जाय, आमकां लोकशाय जाय, आमचें राज्य आमी चलोवपाक जाय. हे भावनेंतल्यान गोंयच्या सुटके झुजा पासत लोक वावुरले, तातूंत डॉक्टर जे.एफ. मार्टिन्स, ताजो पूत डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स. हांव म्हणना सगळ्याच घरांत ही परंपरा चलता म्हणून. बापूय जरी एक बरो वावुरपी आसलो, भुरगो मागीर उद्योगांत वेपारांत पडून दुसरोच जावं येता आनी घडटात अश्यो गजाली. पूण एक कुटुंबाची परंपरा फुडें चलोवपा खातीर जेन्ना कोणूय वावुरता तेन्ना तेच सेवेचे भावनेन वावुरता. आतां फरक हांगा असो की डॉक्टर जे.एफ. मार्टिन्साच्या वेळार गरज आशिल्ली गोंयच्या स्वातंत्र्याची. गोंय एक पुर्तुगेजांची कॉलनी आशिल्ली आनी मागीर म्हणटो ओवरसीज टेरिटरी.
काय बरें नांव दिलें, ओवरसीज टेरिटरी पुर्तुगालची. आनी आमकां स्वातंत्र्य जाय आशिल्लें. देखून डॉक्टर J.F. मार्टिन्स तातूंत पडले. तांचे सगळ्यांचे प्रयत्न फळादीक जाले आनी गोंय मुक्त जालें. गोंय मुक्त जालें आनी एक संकट गोंयचेर आयलें की नाका आमकां लोकशाय, नाका आमकां स्वातंत्र्य, आमी कोणाचे तरी मुणकार म्हणून आशिल्ले, आतां दुसऱ्याचे कोणाचे तरी मुणकार म्हणून रावया. आनी विलिनीकरणाची मागणी जाली, मर्जराची मागणी जाली. काही वेळार कांय जाणांक पुढाकार घेवन झुजचें पडलें, वावुरपी म्हणून काम करचें पडलें. फुडारी म्हणून थोडेच चड आशिल्ले ते वावुरपीच. फुडाऱ्यांक श्रय थोडे वचूंक जाय, चड श्रय ताजें क्रेडीट हे वावुरप्यांक वचूंक जाय. आनी हे वावुरपी आशिल्ले म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखूंक पावले. गोंय सांबाळ्ळें. गोंय सांबाळटकच मागीर प्रश्न आशिल्लो, ह्या गोंयची कल्चरल आयडेंटिटी कितें? ती देशाकय आमचे खबर नाशिल्ली आनी संवसाराकय खबर नाशिल्ली. हां, गोंयची एक डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आसा हें पंडीत जवाहरलाल नेहरू बसून सगळे मानताले आनी सांगताले बी स्पश्टपणान की गोंयाक एक स्पेशल डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आसा. पूण ही डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी म्हणजे कसली? आमी फेणी आनी उर्राक मारतात ती, काय आनी कितें मस्तीपणां करतात ती न्ही. आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी ही आमच्या कल्चरा वेल्यान थारता, आमच्या संस्कृताये वेल्यान थारता. आतां भास हे संस्कृतायेचें वाहन, व्हेहिकल ऑफ कल्चर म्हणटात भाशेक. थंयचे भाशेक व्हेहिकल ऑफ कल्चर म्हणटकच जर भास नासत जाल्यार तें कल्चर बाडें फुडें वचूंक पावना. तें इल्लेशें तळें जाता आनी थंय चुकता. म्हणटकच संस्कृताय जर पातळटली जाल्यार ती खंयचे तरी ताका कितेंय तरी व्हेहिकल जाय, ती भास. आनी देखून हो प्रश्न आयलो कोंकणीचो, आमची भास खंयची? गोंयकारांची. आमी जायत्यो भाशा शिकल्यात, आमी जायत्यो भासो केळयल्यात. तो एक स्वभाव आसा आमचो. आमी भाशा मोगी. आमी खंयच्याच भाशेचो केन्ना दुस्वास केलो ना. पुर्तुगेजा कडेन झुजले, पुर्तुगेजाक दुस्मान मानलो, पूण पुर्तुगेज भाशे कडेन केन्ना दुस्मानपण केलें ना. आनी ही जी आमची कल्चरल आयडेंटिटी आसा ती दाखोवपा खातीर आमकां कोंकणी भाशे खातीर झुजचें पडलें. आनी झुजचें कित्याक पडलें तर कांय जाणांनी आमकां इन्फेरियर लेखपाचो प्रयत्न केलो. तुमची भास हेंगाडी, तुमची भास ही मराठी भाशेची डायलेक्ट, ती भास न्हयच. म्हणजे भास न्हयच जाल्यार आमचें कल्चर ज्या भाशेचेर आदारिल्लें आसा तें कल्चरूय बी अर्थ नाशिल्लें अशें जालें. म्हणजे आमकां जर एक बरी संस्कृताय आसा जाल्यार आमचे कडेन भाशेची बुन्याद आसूंक जाय आनी ती भास कोंकणी. हे खातीर आमी झुजले. आनी त्या झुजांत सुश्रुत मार्टिन्स आशिल्ले. ते जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष जाले तेन्ना अध्यक्षपद म्हणजे कांट्याचो मुकूट माथ्याक घालप. तें भोवमानाचें पद नाशिल्लें. तें सुसेगाद रावन बसून कदेलाचेर काम करपाचें पद नाशिल्लें. तो कांट्याचो मुकूट आसतालो. काळ तसो आशिल्लो. आनी देखून त्या वेळार अध्यक्षपद घेवप ही एक मोठी जबाबदारी आशिल्ली. ती जबाबदारी तांणी पेल्ली तरणाटे पिरायेर.
आनी पिंड वावुरप्याचो पिंड कार्यकर्त्याचो म्हाका कितें मेळटलें हो विचार नाच. चुकून बसून केन्ना तकलेंत येवचो ना. हांवें कितें करचें, म्हज्यान चडांत चड कितें करूंक जाता, ह्या विचारान तो फुडें गेलो. आनी ते खातीर तो एक बरो वावुरपी कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष जालो. तो इतिहासांत उरतलोच, पूण एक बरो वावुरपी, त्या वावुरप्याचो आदर्श दुसऱ्या वावुरप्यांनी घेवचो असो विचार जावन ह्या मेमोरियल ट्रस्टान हो पुरस्कार थारायलो. त्या खातीर हांव तांकां परबी दितां. आमकां एक संवय आसा, कोणाचें यादस्तीक करप म्हणजे पुतळो बांदप. पुतळो हें यादस्तीक व्हडलेशें जितें यादस्तीक न्ही. भांगराचोय पुतळो बांदूं येता जर पयशे आसत जाल्यार, पूण उरलें तें भांगर इन्वेस्टमेंट म्हणूं येता ताका, तें यादस्तीक न्ही, तें यादस्तीक जायना. म्हणटकच ब्रॉन्झाचो जरी पुतळो बांदलो तरी तो चडसो इन्वेस्टमेंटच. कारण फाल्यां मागीर कावळे ताजेर कितें करतले आनी व्हडलो आसत जाल्यार सुणी कितें करतली तें कोणाक सांगूंक जायना, तांचेर कोणाचोच कंट्रोल ना. यादस्तीक अशें आसचें की जें जितें जिवें आसचें, तातूंतल्यान फुडाराक कितेंय तरी घडचें. आनी त्या खातीर तुमी जो हो पुरस्कार थारायलो तो खूब म्हत्वाचो. आज आमकां कोंकणीच्या मळार साहित्याच्या पुरस्कारांची खातड आसा. खातड. म्हाका भिरांत दिसता एक दीस असो येतलो की पुरस्कार आसा पूण दिवपाक पुस्तकच ना म्हणून. साहित्य अकादमी धरून, कोंकणी भाशा मंडळ धरून, कोंकणी अकादमी धरून, आनी खंयच्यो खंयच्यो संस्था धरून, मंगळूरची कोंकणी केंद्र धरून कितलेशेच पुरस्कार. पूण वावुरप्याचो कोणें विचार करूंक नाशिल्लो. आनी हो वावुरपी खंयच्याय चळवळीक म्हत्वाचो. फुडारा बगर वावुरप्याच्यान वावरूंक येता, वावुरप्या बगर फुडाऱ्याच्यान कांय करूंक जायना. हो फरक. फुडारी आनी वावुरपी हातूंतलो फरक तो हो की फुडारी नासलो तरी वावुरपी बरो आपलो वावुरता आपल्या 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 शक्य जाता त्या प्रमाणे. फुडारी मात पांगळो जाता, वावुरपी नासलो जाल्यार फुडारी पांगळो. म्हणटकच वावुरप्याचें हें म्हत्व वळखून आनी ताचे मुखार कांय आदर्श दवरून हो पुरस्कार दिवपाची जी कल्पना आसा ती एकदम योग्य अशीच जाल्या. आतां हो पुरस्कार जाका आज दिला, पयलो पुरस्कार, तोय एक आदर्श वावुरपी. फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांव रमेश बाब कोमरपंताका पळयत आयलां. ताणें केन्ना कांय मागलें ना. तेन्ना ताणें केन्नाच आपल्याक अमक्यान जाय म्हणून सांगलें ना. तो खंयच्या संस्थेचो पदाधिकारी जावंक वावुरलो ना. तो वावुरपीच रावलो, सुरवात करून आज मेरेन. आनी वावुरपी असो की जाणें म्हाका हातूंतल्यान कितेंय मेळटलें हो विचार तर केलोच ना. पूण आपल्याच्यान चडांत चड कितें करूंक जाता वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर, एकाच मळाचेर न्ही. आतां खबर आयिल्ली की बँकेंत फडणुको सांगिल्ली की बँकेंत गेल्यारय ती सेवा ताजे कडल्यान मेळटाली. हो आदर्श वावुरप्याचो गूण की तो तुजे कडल्यान म्हाका कितेंय मेळटलें हें चिंतना, आपल्याच्यान तुजे खातीर कितें करूंक जाता. आनी हांगा प्रश्न आशिल्लो आमचे भाशे पासत आमच्यांनी कितें करूंक जाता. तो मोठो प्रश्न आशिल्लो तो भाशे पासत आमच्यांनी कितें करूंक जाता. आनी जें जें कितें करचें पडलां फाटल्या 15, 20, 25 वर्सांच्या काळांत वो ताच्या आदीं तें करपा खातीर जे वावुरपी फुडें सरल्यात तातूंतलो एक आदर्श असो वावुरपी
रमेश बाब कोमटपण. चावडेर कोंकणी कार्यकर्त्यांक असो जागो नाशिल्लो. चावडेर कोंकणी मिटिंगो घेवपा खातीर हॉल नाशिल्लो आमचो. चावडेर एक घोटेर नांवाचें घर आशिल्लें, तें कोंकणीचें केंद्र जाल्लें आनी तें घर रमेश बाब कोमटपंताचें. त्या गोठ्यारांत कितलीशीं शेवणीं आयलीं गेलीं, पिलां काडलीं आनी पिलां उडून गेलीं. तातूंतले कितलेशेच कार्यकर्ते वावुरपी जावन गेल्यात आसतले. आनीक हो आदर्श रमेश बाबान दवरला. ताणें स्वताच जीं नांवां घेतलीं वोदोळ, ताजे वेल्यान कळटा की कितली इश्ट ताणें जोडले ते. मुळांत पळोवंक वचत जाल्यार तो कलाकार. तियात्र बरयलें, तियात्राचे माचयेरय गेला जाल्यार खबर ना म्हाका, गेला. तर तियात्रिस्ट बरो जातलो आशिल्लो. तेंच म्हजें फिल्ड म्हणून ताच्यात रावं येतालें. पूण तशें करनासतना ही गरज, ही आमच्या गोंयच्या फुडाराचे नदरेन गरज, आमच्या भाशेक आमचो मान आनी प्रतिश्ठा फावो जावंक जाय, हे खातीर जें जें कितें करचें पडलां तातूंत रमेश बाब न चुकता आसा. पूण एक फरक आसा. रमेश बाब आसा म्हणपाचें कोणाक कळना, कारण तो स्टेजीर दिसना. तो सदांच पड्डे फाटल्यान, तो सदांच स्टेजी फाटल्यान. आज म्हाका दिसता घडये चुकून ह्या स्टेजीर पावलो. सांगपाचो हेतू असो की आपूण फुडें आसा, आपूण हें करता अशें दाखयनासतना फाटल्यान रावन मोनेपणान, थंडपणान काम करपी जे आदर्श वावुरपी आसतात, तांचे मदलो एक आदर्श वावुरपी रमेश बाब कोमटपंत. आज एक समजणी जाल्या की कोंकणीची चळवळ सोंपली म्हणून. तशी एक समजणी जाल्या. आनी ताचें कारण कितें? ताचें कारण जीं दारां आमकां बंद आशिल्लीं गोंय मुक्त जातकच हालीं मेरेन 1992 मेरेन तीं दारां उक्तीं जालीं. साहित्य अकादमीन कोंकणीक मान्यताय दिली आनी एक गजाल मेकळी केली की गोंय कोंकणी ही खंयच्या दुसरे भाशेची बोली न्हय म्हणून 1975. फरक कसो आसचो पळयात. हालींच एका लग्नाक म्हाका म्हजो एक पयसुलो सोयरो मेळ्ळो. तो आदीं एक उद्योग करी. आनी उद्योग कसलो? मार्बल कापपाक एक चक्र करचें पडटा व्हडलें आनी ताजेर इंडस्ट्रियल डायमंड बसोवचे पडटात. फक्त तोच ते कापता. इंडस्ट्रियल डायमंड्स. आनी हे सवाय मेळटात चीनांत. तो चीनांक परतो परतो वचून ते इंडस्ट्रियल डायमंड्स हाडटालो. पयलीं तसले एका कंपनींत काम करतालो. मागीर ताणें तें आपलें काम सुरू केलें, आपली वेगळी कंपनी केली आनी तो चीनांत वचून ते डायमंड हाडून तो उद्योग करी. आज तो 90 वर्सांचो जाला. ताणें उद्योग बंद केला. ताका एक प्रश्न विचारलो, एक सांग म्हळें, तूं चीनांत परत परत वतालो न्ही. चीनान इतली प्रगती केली आनी आमी चीना बरोबर जवळ जवळ लोकसंख्येन व्हडलो देश आमचो. आमी अशे कशे उरले? अशें कित्याक घडलें? चीन इतले फुडें कित्याक पावले आनी आमी इतले फाटीं कित्याक उरले? आज चीनांत केल्ली वस्त आमच्या देशांत येता, आमी विकतात. ताका मेड इन इंडिया म्हणात किंवा मेक इन इंडिया म्हणात, पूण ती जाली तयार चीनांत. अशी परिस्थिती कित्याक आयली? ताणें म्हाका उत्तर दिलें,
कारणां म्हणून लागलो खूब आसात पूण बेजीक कारण करप्शन. ताच्या मतान थंय म्हण लागलो जी ख्यास्त बलात्काराक आसा, रेपीक आसा, जी ख्यास्त मर्डराक आसा, खुनाक आसा, तीच ख्यास्त भ्रश्टाचाराक आसा. म्हणून कोण तें करूंक धजना आनी ताका लागून ते उदरगत करूंक पावल्यात. आमी आयकून घेतलें, खरें आसत ताजें, पूण आनीकूय कारणां आसूंक जाय, फकत करप्शन न्हय. आनी ती कारणां म्हाका ही दिसतात की आमी नाका थंय आमची शक्ती वेळ खर्च करतात आनी जें कितें करूंक जाय तें करनात. कॉन्स्टिट्युशनान आमकां गायड केल्यात, आमचें कर्तव्य म्हणून सांगलां टू हॅव स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी. पूण ती स्पिरीट ऑफ इन्क्वायरी कुशीन उरता आनी आमी नाका थंय नसते बाद वस्तून नाका थंय वेळ खर्च करून आमची शक्ती पिड्डेर करता. घडये अशें हेंय कारण आसूं येता. कारण म्हाका दिसता चिनाक आमचे भशेन देव, धर्म, भक्ती, नामजप आनी असलें दुसरें कांय ना. जातूंत फक्त वेळ वता. समाधान कोणाकय मेळटा थोडेशें, पूण खुबसो वेळ वता आनी ज्या वेळाचो कांय उपयोग जायना. आपल्याकय जायना, आपल्या राज्याकय जायना, आपल्या देशाकय जायना. म्हणटकच हे जे आमचे दोश आसात ते ना करचे सुवातेर तेच परत परत वयर काडप पळय आसा, हातूंतल्यान एक तर आमची शक्ती फुकट वता आनी आमचें पावल फुडें वडना, थंयच उरतात. अशे वेळार आजूय म्हणटा हांव की चळवळ सोंपूंक ना. कारण हो जो कॉम्प्लेक्स आसा आमचो, हो जो दोश आसा आमचो, ताजे कडेन झगडचें पडटलें. कारण गोंयकाराच्या आंगांतलो हो दोश गेले बगर आमी पावल फुडें घालूंक पावचे ना. आनी हो वावर करतले जाल्यार तो कठीण वावर. कठीण वावर असो की समाज आमचो अशे तरेन घडला. घडये 450 वर्सां आमी पुर्तुगेजाच्या सकल उरले, ताका लागून जायत की आमकां एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आयलो. आनी तो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आमकां ना हें आमकां फावना, हें ताणेंच करपाचें. म्हणजे कशें, हांगा जर एक उद्योग येवंक जाय तो गोंयकाराक जमचो ना, त्या खातीर दिल्लीचोच मनीस हाडचो पडटलो. हो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आमच्या फुडें आयला. तो सगळ्या फिल्डांनी आसा, सगळ्या क्षेत्रांनी आसा. कलेच्याय मळार आसा आनी भाशेच्याय मळार आसा आनी साहित्याच्याय मळार आसा. कलेचे मळार कितली वायट परिस्थिती आसा हाची कल्पना आमच्यांनी करूं येता. आमच्यो कला अकादमी आसा, कितलीशीं रवींद्र भवनां आसात, दुसऱ्यो संस्था आसात. संस्था त्यो फक्त हॉल न्ही, ते संस्था, तांकां सरकारा कडल्यान अनुदान मेळटा आनी ही कितलींशीं वर्सां चलत आयलां. एक तरी कलाकार राष्ट्रीय पावंड्यार गाजता. एक येवजता खंयच्याच फिल्डांत, खंयच्याय फील्ड घेयात, कलेचें चित्रकला घेयात, संगीत घेयात, वाद्यकला घेयात, कितेंय घेयात, एक नांव आसा गोंयचें, गोंयकाराचें ना. हाजे आदीं जावन गेल्यात, व्हडले व्हडले जावन गेल्यात, आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे लोक जावन गेल्यात. चित्रकलेचे मळ पळयत जाल्यार एफ.एन. सौजा, लक्ष्मण पै, वासुदेव गायतोंडे, आंजेलो त्रिनाद हे व्हडले चित्रकार जावन गेले जे संवसारीक कीर्त जोडून पावले. गायनाच्या मळार
केशरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, केशवरीताई आमोणकर, अंजनीबाई मालतेकर, अंजनीबाई लोणयेकर, कितली नांव घेवची ती नांवां सोंपची ना. पंडित जितेंद्र अभिषेकी, वाद्य कलेचे नावार अँथनी गोसाल्वीस, फ्रँक फर्नांड, सेबास्टियन डिसोजा, कितले लोक जावन गेले. बॉलिवूडात गाजले, देशांत गाजले, थोडे देशा भायरूय गाजले. आज एक मनीस आसा खंयचेय फील्ड काडात, चित्रकला ना, संगीत गायन ना, वादन ना, कसलो विकास करू आमी? स्वातंत्र्य मेळ्ळें आमकां, लोकशाय मेळ्ळी, आमचें राज्य चलोवपाचो पयलेच खेपे अधिकार मेळ्ळो 3000 वर्सांच्या काळांत, आनी ताजो उपेगूच केलो ना आमी. देखून म्हणटा हांव की ही चळवळ आमची संस्कृताय, आमची अस्मिताय सांबाळपाची अजून चालू आसा. ती बंद पडल्या अशें दिसता जाल्यार परत सुरू करपाची गरज आसा. आतां सगळ्यो चळवळी कांय रस्त्यार करूंक जाय अशें नासता. रस्त्यार करना अश्योय चळवळी आसूं येतात आनी त्यो दुसऱ्या मार्गांनीय करूं येतात. जायते वावुरपी आनी वावुरपी जायते कॉन्शियसली आपलो गोल कितें हें जाणून जावन वावुरपी आनी कसलीच अपेक्षा धरनासतना निरपेक्ष प्रामाणीकपणान काम करपी वावुरपी. आनी देखून आयचो हो जो पुरस्कार आसा तो पुरस्कार ही एक देख जातलो गोंयकार समाजाक की बाबा जर तूं बरो वावुरपी जातलो जाल्यार हो आदर्श दोळ्या मुखार दवर. आनी असले आदर्श लोकां मुखार उरचे असो जो प्रयत्न आमचे कडल्यान घडलो, डॉक्टर सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्टा कडल्यान घडला, तसोच प्रयत्न जर दुसऱ्या संस्था कडल्यान घडलो जाल्यार अशे तरेचे वावुरपी फुडें सरूंक पावतले. जे प्रश्न आमचे मुखार आज उबे आसात ते सुटावे करूंक पावतले, कारण सुटावे जातात ते पळयले न्ही आमी. गोंय मुक्त जाले उपरांत जे जे प्रश्न आमचे मुखार उबे रावले ते आमी सुटावे केले. आतां ताचें फळ आमकां मेळना काय कितें हो परत दुसरो प्रश्न. बरेंशें मेळूंक ना अशें म्हाका दिसता आयचीं चित्र पळयल्यार. सुटावे केले आमी, देखीक राजभास कायदो केलो आमी, पूण अजून इंग्लिशीचें डॉमिनेशन कमी जायना, तें आसाच. घटक राज्य मेळयलें आमी, पूण घटक राज्य मेळोवनूय जे घटक राज्यान आमकां जे अधिकार दिल्यात, कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स दिल्यात, तांचो उपेग फावो तसो जायना. म्हणटकच चळवळ जर फळादीक जातली, जैतिवंत जातली जाल्यार त्या चळवळी फाटली जी मोख आसा, जो हावेस आसा तो साध्य जावपाक जाय. आनी तें करपाची शक्ती फुडाऱ्या मदीं नासता, ती वावुरप्यां मदींच आसता. आनी देखून वावुरप्यांचो भोवमान ज्या समाजान जाता तो समाज फुडारी लोक अशें हांव तरी समजतां. आनी ह्या पुरस्काराच्या निमतान तशें वातावरण आमच्या गोंयच्या राज्यांत जावचें आनी ह्या अशे वावुरपी फुडें सरते जांणी प्रश्न सोडोवन गोंयचें नांव निवळ करचें, गोंयचें नांव वयर काडचें आनी आमकां सगल्यांक समाधान दिवचें अशें मागता. नमस्कार. बरें करूं. देवा प्रश्न विचारलो तो तुमी उत्तर दिवना म्हाका. ह्या वेळार तुमी खंयची कविता बरोवपाक सुरवात केल्या काय म्हणून ह्या वातावरणान, गोंयच्या पेट्टल्या वातावरणान तेन्ना तुमकां गोंयची याद येताली. आतां गोंयचें कितें जालां? बाब म्हणटा त्यो कविता आमच्याच लोकांनी कोण आसा हे भुरगे आसा, रमेश बाबू आसा कोण तरी बरीच रावच्यो. आयचो सुवाळो ताच्या फाटल्यान बिहायंड द कर्टन्स म्हणटा ते लोक आसतात.
एक आसा दिनेश बाब मणेरकार आनी दुसरो कविवर्य शैलेंद्र मेहता. तो हांव चड वेळ घेना, ह्या हाजी सांगता करुया आनी मागता तेजे कडेन उपकाराचें उलोवप करपाक. हांगा माचयेर बशिल्ले सुश्रुत मार्टिन्स मेमोरियल ट्रस्टाचे ट्रस्टी डॉक्टर बिना मार्टिन्स, आयचे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे बाब अरविंद भाटीकार, अध्यक्ष बाब ॲडव्होकेट उदय बेंब्रे, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, जांचो हे कार्यावळीक खूब व्हडलो हातभार लागलो. आयचे सत्कारपुर्ती, आयचे मानेली बाब RBS कुमारपंत आणि सूत्रसंचालन करपी बाब शिरीष लावदे आणि तुम्ही म्हणजे हांगा जमिल्ले सगळे इश्ट ज्या कविता वाचल्यो तांची सगळ्यांची नांवां घेना, तुमकां तांची नांवां पयलींच खबर आसा. खरें म्हळ्यार एक दोन गजाली सांगपा सारक्यो सुश्रुताच्यो की सुश्रुता बरोबर आमी कोंकणी चळवळीत खूब वावुरले. जे 555 दिसांचे जे आंदोलन जालें त्या वेळार सुश्रुत आमी खुबशे जाण अशे 12 ते जाण तिसवाडी वाठारांत काम करताले आणि रातच्या वेळार रस्त्यार लावप, ब्लॉकेज घालप, आंदोलनां करप दिसाची, ही सगळ्यो आमच्यो कार्यावळी चलताल्यो. तेन्ना आमी सगळे एक ग्रूप कसो, एक पंगड कसो आमी वावुरताले. कोंकणीचो वावर सोडाच, मागीर जेन्ना पर्यावरणाचेर हावळ आयली, कालापुरा बांद फुट्टाले, सगळ्याक शेतां बुडटालीं, तेन्ना रस्त्यार येवन सुश्रुत आमच्या बरोबर झुजलो. जेन्ना बोडितला कॉलेज जेन्ना गोंयांत येताली, शिरीषान तुका उल्लेख केल्लो, पयले गोंयांत कॅपिटेशन फी कॉलेज येवपाचें थारायलें तेन्ना सुश्रुत विद्यार्थी चळवळी डायरेक्ट नाशिल्लो, पूण आमकां सगळ्यांक बंदखणींत भितर उडयल्ले तेन्ना सगळ्यांत पयलीं आमकां जेवण आनी उदक घेवन येवपी सुश्रुत. अश्यो सुश्रुताच्यो एक्टिविस्ट म्हणून, कार्यकर्तो म्हणून खुबश्यो यादी आसात. आयज कालूच तुमी पळयलें आसतलें, हरमला गोंयांत हरमला लोकांनी मशाल मिरवणूक काडली, चिवला लोक उपासाक बसल्यात. गोंयभर कसले ना कसले प्रश्न निर्माण जायत आसात. गोंयकारांचो गोंयचेर मात्तूय कंट्रोल ना, मात्तूय नियंत्रण ना, अशी परिस्थिती आसा. टुरिझम म्हळ्यार पर्यटन हो आमचो सगळ्यांत व्हडलो उद्योग. त्या उद्योगात स्टेक होल्डर म्हणजे जांचे वांटो आसा ते कितलेशे गोंयकार आसात, हो आमच्या मुखाराचो प्रश्न आसा. हे प्रश्न सुश्रुता सारको एक कार्यकर्तो, एक वावुरपी रस्त्यार येवन झुजतालो ह्या प्रश्ना खातीर. आयज उदय बाबान सांगले तशे कार्यकर्त्यांचो तसो उणाव ना, पूण आपले सगळे तन मन धन, आपले सगळे सर्वस्पणाक लावन झुजपी, आपल्या भितरल्यान कितें मेळटलें हाचो विचार करिनासतना कार्य करपी कार्यकर्ते आमचे कडेन उणे जाल्यात. परिस्थिती बदलल्या. आज आमी खाऊच्या म्हणजे खाजगीकरण, जागतिकीकरण, उद्योगीकरण ह्या खाऊच्या संस्कृतीत वाडटात तेन्ना असल्यो प्रवृत्ती हे स्वाभाविक. पूण तातूंत सुद्धा चळवळीची जी ज्योत आसा, चळवळीची जी ज्वाला आसा ती पेटत रावची, ती तेवत रावची, हे भावनेन लोकांक आणि फुडले पिळगेक कितें तरी प्रेरणा मेळची ह्या हेतान ह्या पुरस्काराची सुरवात जाल्या. आयचे घडयेक जे तुम्ही सगळ्यांक आयले, तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान दिनवास मागता. आणि जशे पयलींच्या वक्त्यांनी सांगले तशे ही कार्यावळ एक तुमच्या खातीर प्रेरणा जावं, गोंयच्या खातीर कितें तरी करतले म्हणून, आमच्या समाजा खातीर कितें तरी करतले म्हणून. कित्याक गोंय ही एक फकत जॉग्राफिकल एंटिटी, एक भौगोलीक एंटिटी न्हय. गोंय म्हणजे गोंयकार, गोंय म्हणजे आमची माती, गोंय म्हणजे आमची जमीन आणि गोंय म्हणजे आमी सगळे गोंयकार. आमीच जर आमच्या गोंयतल्यान फाल्यां विस्थापीत जावंक लागले, आमकां वचपाक खंय सुवात आसची ना, हे आमी मतींत दवरूंक जाय. आणि ताका लागून सुश्रुत मार्टिन सारख्या कार्यकर्त्याची आणि बाब RBS कुमारपंत सारख्या कार्यकर्त्याची आमी सदांच याद करूंक जाय आणि तांचे पासून प्रेरणा घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. हे आमकां जो आदार दिलो ह्या हॉलाचो बाब पांडुरंग फळदेसाय आणि थॉमस स्टीफन केंद्राचे जाळवणदार, तेच परी बाकीचे तुम्ही सगळे आयले आज, तांकां सगळ्यांक परत एकदा मनांतल्यान दिनवास म्हणून आयची कार्यावळ सोंपली अशें हांव जाहीर करता. हे कार्यावळींतल्यान तुम्ही कितें तरी प्रेरणा घेवन वतले अशी हांव